सुर्गींच्या बापा तुका आमी दिन वाजता, तुका आमी आर्गां दिता. वायचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय म्हूण तुका आमी दिन वाजता. तुवें आमकां राखली, सांबाळली आनी सदां सदां काल तूं आमकां सांबाळटा, आमचे फॅमिलीक सांबाळटा, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या घरच्यांक सगल्यांक तूं बरे भशेन सांबाळटा म्हूण तुका आमी दिन वाजता आनी तुका आमी आर्गां दिता. वायचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या कामान हो दीस आमी सारूंक आयज तुवें आमकां ह्या सुवातीचेर एकठांय केल्या आनी आमी हो निर्णय घेतला आमच्या जिवितान ह्या सुवातीचेर हाजीर जावन हें उतर आयकोंक आनी ह्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितान आमी हें उतर आमच्या जिवितान आमी एप्लाय करून ह्या उतरां पोरमोणे आमी जिवोंक, ह्या उतरां पोरमोणे आमची उतरां जावपाक उलोवपाक तुवें आमकां हो सोयक दिला म्हूण तुका आमी दिन वाजता. तुजें उतर आमी आयकोता, आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें जिवीत आमी तुका समोर रोमता. जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुज्या सगल्या बरेपणा पासत जें तुवें त्या कुर्सार आमकां मेळोवन घेतलां. सासणीक जिवीत तुवें आमकां दिलाय, पेकोवणी तुवें आमकां फावो केलाय, सगल्या बेसांवांनी तुवें आमकां बोल्लां आनी ज्यो बासावण्यो देवान बरोवन दवरलेल्यो आदल्या कोरारान ह्यो सगल्यो बासावण्यो ज्यो तुज्यो प्रॉमिसीस आहा ह्यो सगल्यो जेजू सोवें आमकां जिवितान आमकां घडोवन आयल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. तुज्या सगल्या आशिर्वादान तुवें आमकां बोल्लाय, तुज्या बेसांवांनी तुवें आमकां बोल्लाय म्हूण तुका आमी दिन वाजता. पूण ही बेसांवां जी आत्मीक वाठारान आहा ह्या आमच्या जिवितान आमी कशे भशेन आमी हाडची, जी आमची पेकोवणी जी आत्मीक वाठारान आहा कशे भशेन आमच्या जिवितान आमी पोवशी जावपाक तुज्या उतरांतल्यान तूं आमकां शिकयता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. ही आयची घडी, हो वेळ, हो दीस तुज्या हातान आमी भेटयता. तूं जाणा आमच्या जिवितान कितें चलता दुनिया, तूं जाणा आमकां कित्याची गरज, तूं जाणा आमी खंयच्या सुवातीचेर आमी वीक आहा, आमी ओस्कोत आहा. ह्या ओस्कोतकायेन तुवें आमकां तुज्या पुताचे घोटायेन बोल्ल्या, जेजूच्या आमोलीक रोगतान तुवें आमकां धुवन काडल्या आनी तुज्या राज्यान, सोर्गींच्या राज्यान, तुज्या घरान तुवें आमकां परतून घेतल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. पळयत आत्म्या तुका आमी दिन वाजता. तूं जावन आसा आमचो सांगात, आमचो शेराती, आमचो शिकोवणदार आनी तूं आमकां ह्या उतरांतल्यान जाणवायेन भरता, समजिकायेन भरता, आमकां गिन्यानान भरता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. बापा तुका आमी आर्गां दिता, जेजू तुका आमी दिन वाजता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. सो आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें जिवीत हो वेळ सगलो आमी कोणाक भेटयला? देवाक, जेजूक भेटयला, बापाक दिला. आतां कोण आमकां आमचो सांबाळ करता? पवित्र आत्मो. कोण आमकां शिकयता? पवित्र आत्मो. कोण आमच्या लागीं उतरांतल्यान उलयता? पवित्र आत्मो. जाणवाय आमकां कोण दिता? पवित्र आत्मो. हें सगलें आमकां आत्मीक वाठारान आमकां देवाच्या भुरग्यांक दिवन दवरलेलें आहा. पूण हें आतां कॅन वी गो एफिशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 3? Sister, can you read it in Konkani? One, 3. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक, आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया, दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सर्गीचो आपलो आशिर्वाद, सगलीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणां देंवयत आसा. ओके, परतून वाच ते. 3 न्हू? या 3 ओनली. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक, आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया, बापाक वाखाणुया, दिनवासुया. दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद. क्रिस्ता सोवे सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद, सगलीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणान देंवयत आसा. सुबामपणान देंवयत आसा. देंवयतलो म्हणटा गाय तो देंवयत आसा. समजता? पे अटेंशन. ओके. हांगा इंग्लिशीन कितें म्हणटा?
Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who will bless us, who will bless us, who will bless us. किरे बरयला? किरे बरयला? सांगात तुम्ही म्हाका रिस्पॉन्स दिवपाक जाय, मागीर म्हाकाय शिकोवंक बऱ्याक पडटलें. जावं दोगां जाणां उलय जाल्यार कशें जाता, तुमी उलयता हांवूय उलयता, तुमी आन्सर दिता जाल्यार म्हाका बरें दिसचें. आमी एकलींच उलयता कशें दिसता, मागीर अशें दिसता की हांव एकलेंच आहा हांगासर. सो तुमी म्हाका आन्सर दियात न्हू. कितें बरयलां? हू वील ब्लेस अस. कित्याक नॉट वील? वील आनी हॅड म्हणजे कितें? हा? Kitchen team will give you breakfast or already has given the breakfast? आमकां ब्रेकफास्ट दितलो काय ऑलरेडी दिलो? कित्याक दिलो आसा? तुमी ऑलरेडी खाल्लो. सो आतां तो कोणा कडेन आहा ब्रेकफास्ट? तुमकडे आहा का? आजुनी किचनान आहा. आमी खाल्लो म्हणजे कितें? ही वील गिव द ब्रेकफास्ट और ही हॅज ऑलरेडी, दे हॅव ऑलरेडी गिवन. ऑलरेडी गिवन म्हणजे कितें? आतां ते कोणा कडेन आहा? आमकडे आहा. आतां हें जालें फिजिकल. ओके, हें आतां आमी देवाचे आत्मीक वाठाराचें पळोवया. हू हॅड blessed us with all or some? With all or some? All or some? Brother, you want fan? You want fan? With all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. आमकां सगळ्या आत्मीक वाठारान सगळ्या बेसांवांनी ऑलरेडी देवान बोल्ल्या. समजता? देवान आमकां सगळीं वरदानां, सगळ्या वरदानांनी, सगळ्या बेसांवांनी, सगळ्या बरेपणान ऑलरेडी आमकां बोल्ल्या. कोणा उद्देशी? कोणा उद्देशी? जेजू उद्देशी. जेजू कितल्या वर्सां पयलीं आयलोलो? आ? कितल्या वर्सां पयलो आयलोलो? सांगात. काल? पोर आयलोलो? गेल्या विकान? केन्ना आयलोलो? 2000 वर्सां पयलीं. आमी कुडीन जल्मलेली ना, पूण ओतम्यान आसलोली. हय. सो कुडींत आमी आतां जल्मल्या घोडेक आसत 50 वर्सां फाटीं, ओ मे बी 50, 30, 40 आसत. ओके. पूण आमकां देव कितें म्हणटा? जेजून आमकां ऑलरेडी, बापान आमकां जेजू सोवें सगळ्या बेसांवांनी, जेजून जेन्ना ते खुर्सार मरण आपणेन आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो, पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणेन अशें केलें म्हणटा. 1 Peter 2:24 सेज दीस. पूण आतां जेजून जे खुर्सार जे पळय मरण घेतलें आनी जेजून जे खुर्सार पळय कितें केलां, काल आमी डिवायन एक्शन शिकला म्हणटात न्हू तुमी. सो जे भाशेन जेजून जे म्हाका फावो आसलें तें आपणें घेतलें आनी आपणाचें आहा तें आमकां दिलें. आतां सगळीं बेसांवां जी बापाची जेजूक नासली आसली, ती सगळीं आतां कोणाच्या एकावंटार ट्रान्सफर जाल्या? हां. आतां आमच्या एकावंटार ट्रान्सफर जाल्या उपरांत आमी तरी भिखाऱ्या भशेन जियेतली? आं. आतां जरी तर आमच्या बुकांत तर एकावंटान कांय ना, आमची परिस्थिती कितें जातली? लाचार. कांय ना बुकान, कांय ना घरान, कांय ना, खंय कांयच ना. वय ना. पूण आतां तर कोणेन आमच्या बुकार तर कितें घातल्या उपरांत आमकां गमलें आतां बुकार आहा म्हूण. समजलें? आतां बुकार हा म्हूण जेन्ना आमकां गमलें, तरी आमी परिस्थिती तशीच लाचार कशी, भिकारी कशी जियेतली ना. कशी जियेतली? हां, दादोसपणान जियेतली. कित्याक? एकावंट आतां बोल्लोलो आहा. सो आमच्या एकावंटार सगळीं बेसांवां देवान जेजू उद्देशी आमच्या जिवितान आमचेर देंवयल्या. समजलें? आतां देंवयला म्हूण ती बेश्टेंच आमकां मेळोन येता. आतां तुज्या एकावंटान आतां पयशे पडले, जावं अकावंटान तुज्या एक अमावंट पडलो. एक टायम आसलोलो की तुज्या एकावंटार कांय ना, तुज्या बुकार कांय ना. सो तुका खबर आहा कांय ना, हांव सारको लाचार आहा, कांयच ना. पूण आतां गूड न्यूज आमकां मेवता, शुभ वर्तमान आमच्या कानार पडटा आनी आमकां कितें गमोन येता? आतां आमच्या एकावंटार सगळीं आत्मीक वरदानां आमच्या एकावंटार पडल्या, आमच्या जिवितान पडल्या. आतां संतोश खुशालकाय न्हू म्हाका? वय. संतोश खुशालकाय आसल्या उपरांत मनीस कसो जियेता? खुशालकाय कशी आसता मनशाक?
मनीस भितरल्यान संतोष भरीत आसता. कित्याक मनशाक शुभ वर्तमानाचो गुड न्यूज हो मनशाक मेवला. जेजूची बरी खबर मनशाच्या कानार पडल्या उपरांत बरी खबर लोकांची म्हूण सांगना तो पवित्र पुस्तक, म्हजी म्हणटा, दर एका मनशाची म्हणटा. समजता हें? ओके. सो जेन्ना आतां आमच्या अकावंटार आमकां आसा कितें तरी आसा, सगळें दान आहा, सगळें वरदान आमच्या बुकार पडलां म्हूण जेन्ना आमकां गमोन येतलें, आमचो संतोष कितलो वाडटलो. वयव ना? खुशाल बरीत आमी आसतलीं, आसोन आमी आसतलीं, एक 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 शायन आमचेर आसतली, आसची ना? आसोंक जाय. जरी तर म्हाका स्वताची वळख ना आनी हांव तर हें उतर सोत मानिना, म्हाजेर कसलें आसतलें, म्हजें मुखामळ कशें आसतलें? काळोखाचें, दुखाचें, जावं रागाचें, निराशकायेचें. समजता? जेन्ना आमकां निराशीपण येता, कारण कितें? म्हाका स्वताची वळख ना. इट्स नॉट दॅट म्हजेर ओदृश्ट येयला म्हूण हांव निराशी आहा. आमी घालता ओदृश्टाचेर, आमी घालता परिस्थितीचेर. नो, म्हजी परिस्थिती सारकी बिगडल्या, म्हजो घोव सारको ना, म्हजी बायल सारको ना, म्हजी भुरगीं सारकी ना, म्हजी सासूमाय त्रास दिता, म्हजी सून त्रास दिता आनी शेजाऱ्यां त्रास दिता. ही सगळीं आमी निमतां लायता. कित्याक निमतां लायता? कित्याक म्हाका स्वताची वळख ना. जेन्ना म्हाका स्वताची वळख येता की हांव जावन आसा, आय एम द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड, हांव जावन आसा हे बापाचे भुरगे, व्हरत्या बापाचे भुरगे, सर्गीचे बापाचे भुरगे, जेन्ना म्हाका गमोन येता, हांव जावन आसा, इंग्लिशीन आमी म्हणटा आय एम द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड, आय एम ऑलरेडी सेट फ्री, आय एम रिडीम्ड, आय एम हिल्ड. हें सगळें जेन्ना आमकां गमोन येता, आमी आनी ही बाबडी भिकारी खंय जियेतली. सो टेम्पररी जे थोडेशे वेळाक कसले आमचेर परिस्थिती येता, ते परिस्थितीक पळोवन आमी अही वाजयलेली जातली. जरी तर आमी वाजयलेली जाता, बेजारायचे भशेन जाता, म्हणजे कितें? आमकां स्वताची वळख ना. आतां आमी म्हणटा आसतली, देवान आमकां सगल्या देण्यांनी बोल्ल्या, सगल्या बेसांवांनी बोल्ल्या, पूण तरी म्हजेर निराशकाय आहा. कित्याक? ही बेसांवां म्हज्या जिवितान कशीं घडोवन हाडपाक, कशीं मॅनिफेस्ट जावन येवपाक, कशें आमी तें करूंक जाय, ताजी वळख म्हाका ना. म्हणचें कितें? आतां तुज्या तर अकावंटान पयशे आहा, तूं डायरेक्ट वयता आनी ते पयशे वचून डायरेक्ट भितरल्यान काडून घेवन येता? ओ तुका ती भायर दारार हाडून दिता? ना. ओ तुज्या घरान पयशे येतले तुज्या बुकार पासून आहा जाल्यार? ना. कित्याक ना? कितें करता मागीर तूं? म्हयन्याक कितें करता तूं? तूं घरांसान खीम येताय? वयता आनी म्हणटा मगे पयशे येयले ते दी. कितें करता? पेपर कित्याक? म्हजे ते पयशे दी. पयशे म्हजे, अकावंट म्हजो. सो तुमकां ते पेपर आनी कागदां कित्याक दी म्हणटात आमी? कितें करता आमी? लायनीक रावतात. पोटाक भूक पासून लागले जाल्यार परवा ना, लायनीक रावता. पूण लायनीक रावतना आमी चिंतिना, पयशे म्हजे, हांव कित्याक लायनीक राव? गिफ्ट म्हणटात? ना. पयशे म्हजे, रिसीट भरूंक जाय. कित्याक रिसीट भरूं? पयशे म्हजे दी. कोतात आमी? ना. जे भाशेन संवसारी वस्तूंक जे भाशेन एक प्रोसेस आहा, एक सिस्टम आहा, एक पद्दत आहा, तेच भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितानूय घडोवन येवपाक एक सिस्टम आहा. समजता? जायते पाटी आमकां कोणी म्हणटा, तुज्या जिवितान इतले त्रास जाल्या न्हू, वच रेतीराक, सगळें बरें जातलें. म्हणलां तुमकां कोणें केन्ना तरी? आनी मागीर आमी कोणें तशें म्हणलां म्हूण येयलीं, बसल्या, कोण कांयच उलयना म्हाज्या प्रॉब्लमाचें. अशें जालां? म्हाका जालां. म्हाका अशें दिसतालें कितें, रेतीराक वसोत सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आनी हांव गेलें रेतीराक आनी हांव बसलां. म्हाका प्रॉब्लम जाता तें कोण कांयच उलयना म्हजी खबर. कोण म्हाका विचारिना तुका कितें प्रॉब्लम आहा, तुका दिता टॅबलेटी बरोवन. म्हाका अशें कोणेंच म्हणूंक ना. जे भाशेन आमी डॉक्टरागेर वयता, कितें जालां? जोर येता, ओके पॅरासिटामॉल जावं सिरप. आनी कितें? कितें जाता? कॉफींग येता, ओके कफ सिरप. आमकां कितें जाता तें आमी सांगता, त्या प्रमाणे आमकां वखदां मेवता, गारा येता, त्यो टॅबलेटी घेता, जालें. वो कितें आतां सिस्टम, वयव ना? पूण आमी जेन्ना रेतीराक गेल्या उपरांत, हांव जेन्ना गेलें रेतीराक, आनी आतां म्हजे तकलेन सगळें कितें चलता? कोणाचे प्रॉब्लम? प्रिचराचे? म्हणजे सायडीक बसले तेजे? कोणाचे प्रॉब्लम घुंवता तकलेन? तुमी हिंगा बसले, तुमी शेजाऱ्याचे प्रॉब्लम चिंता, तुमची प्रॉब्लमां चिंतात. कितलीं जाणां चिंतात प्रॉब्लमां? तकलेन येता तुमची प्रॉब्लमां कितल्या जाणां येतात? सांगा. येता, थॉट्स आर कमींग न्हू.
चिंत्ता आमी आमच्या मनान आमचे थॉट्स येतात आमकां कितें आमच्या जिवितान आमकां कितें घडटा कितें कोश्ट आहा जावं कुडीन दूख आहा जावं फायनान्शियल क्रायसीस आहा जॉबाचो प्रॉब्लम आहा फॅमिलीचो प्रॉब्लम आहा देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोईंग ऑन येस ऑर नो हें सगलें आमकां बसलां थिंगा चिंतना येता आनी जे भशेन हांव गेलां आनी हांव बसलां आतां आयकता म्हज्या प्रॉब्लमाचें केन्ना उलयतलीं म्हाका जे प्रॉब्लम पळय म्हज्या लायफान जाता रिगार्डींग दॅट केन्ना टॉपीक स्टार्ट जातलो आय एम वेटींग रावता आमी रावनान म्हज्या जिवितान जे कोश्ट थोड्यांचे दर एक हजबंड वायफ प्रॉब्लम आसता सो तो मनीस बाबडो जावं हजबंड वा वायफ बसून चिंता आसतली मॅरेजीचेर केन्ना टिचींग येतलें करेक्ट कोण बाबडो फायनान्शियल क्रायसिसान आहा क्रेडिटान पडला रिणांनी पडला तो चिंता आसतलो बसून हे रिणाचो टॉपीक केन्ना येतलो फारीक जातले ते केन्ना स्क्रिप्चर ते येतले सारकें दर कुडीक दूख आहा बसला तो मनीस कितें चिंतलो आतां म्हज्या कुडीन दूख आहा हिलींग केन्ना जातलें केन्ना म्हणटली कोणाक दूख आहा उबे रावात करेक्ट जाता जायना हां हिलींग केन्ना जातलें हांव येयलें हिंगा हिलींग घेवपाक सो हिलिंगाचो टॉपीक केन्ना जातलो अशें जाता जायना हां केन्नाय आमी दोन शेजाऱ्यां बसल्या दर एक तूं बसला आनी तुजे शेजारी आहा आनी मे बी तुमची कितें केस्तांवां जाल्या आदीं ओके आनी तुजी फॉल्ट ना तुजे शेजाऱ्याची आहा नाव यू आर सीइंग दॅट शेजारी इज सिटींग हियर तूं म्हणटा आसतलें वेन दे वील प्रीच ऑन लव युअर नेबर सो लेट माय नेबर हियर दॅट टिचींग आनी मागीर ताका गमो न्ही ताणें कितें केलां तें अशें जाता आमकां केन्नाय जाता जायना जाता न्हू चिंतात न्हू सेम मायंडसेट घेवन हांवूय गेलोलें सेम मायंडसेट म्हजो प्रॉब्लम हांव बसला केन्ना टॉपीक स्टार्ट जालो म्हज्या प्रॉब्लमाचेर सो दॅट आय वील गेट अ सोल्युशन एंड आय वील से टाटा बाय बाय म्हाका मेळलें कितें जाय तें कॉफ सिरप जाय कॉफ सिरप मेळलें पेन किलर जाय पेन किलर मेळलें सो म्हाज्या प्रॉब्लमाचेर म्हाका कितें टॉपीक मेळलो हांव गेलें असलें चिंतना घेवन हांव गेलोलें बट ब्युटिफुली एक सोबीत वस्त अशी घडली एक ब्युटिफूल थिंग अशें घडलें की ज्या दिसा हांव फर्स्ट टायम जेन्ना उतर आयकूंक गेलें आनी हांव बसलें घेवन गेलां सगलें म्हजें वजें पूण हांवें एक वस्त केली म्हज्या जिवितान आनी हें हांव म्हणटा म्हजें वस्तोंगी हें केन्नाच जावचें ना कित्याक म्हजें वस्तोंगी तर हें घडलेलें इफ दीस वूड हॅव हॅपन्ड वीथ माय एबिलिटी नो आय वूड हॅव नॉट सीन एनी गुडनस इन माय लायफ बरेंपण पळोवंक हांव पावचें नासलें पूण हांव म्हणटा हें घडलां पवीत ओतम्या उदेशी हांव गेलेलें म्हजें सारकें वजें घेवन आनी हांव बसलां आनी हांव आतां गेलें वयतात आमी कित्याक देवाचें उतर हें करूंक आमी कितें म्हणटा हांगा बसून आमी कितें करता देवाचें उतर आयकता एक्शन इज वॉट आयकप एक्शन कितें आहा आयकप सो आमचो मेन हें कितें आसता आमी देवाच्या उतराक वयता खरी आमची प्रॉब्लमां घेवन बट वॉट वूड बी द एक्शन आयकप सो तें म्हजें प्रॉब्लम हा खरें पूण एक काम घडलें म्हज्या जिवितान त्या वेळार फर्स्ट टायम जेन्ना हांव गेलां तेन्ना हांवें कान दिवन तें उतर आयकलें कान दिवन तें उतर आयकलें सो जेन्ना आमी कान दिवन तें उतर आयकता तें कसल्याय प्रॉब्लमाचें आसूं न्ही तें तुज्या प्रॉब्लमांक रिलेट पासून तर जायना गॉड नोज वॉट यू आर गोईंग थ्रू एक्झॅक्टली देव जाणा तूं कसल्या परिस्थितींसान वयता देव जाणा तुज्या काळजान कसले कोश्ट आहा तुज्या जिवितान कसले त्रास आहा पूण जेन्ना आमी एक निचव आमच्या जिवितान करूंक जाय कसलो आयकपाचो समजता आमी आमच्या जिवितान आमकां एक हें आसूंक जाय कसलेय प्रॉब्लम आसूं न्ही हांव आयलां कितें करपाक आयकपाक आयकोंक आयल्या हांव येवंक ना आमी आमचें घर कितलें पयस आसत कितलीं जाणां पयसान आयलां आसतलीं वय ना ह्या घरासान तरी पयस आहात तुमी पूण आमी ती सान घरान सान आयज आमी निर्णय घेतला ह्या सुवातीचेर येवपाक कितें करूंक उतर आयकोंक सो हें उतर आमी देवाचें तर चीत दिवन आयकता हें उतर जेन्ना आमी आयकता हें उतर आमच्या जिवितान काम करूंक सुरू जाता हें उतर आमच्या जिवितान काम करूंक सुरू जाता ओके वील कम बॅक टू दीस स्क्रिप्चर कॅन वी गो हिब्रूज 4:12 Okay. For the sister, you open and keep, huh? For the word of God is quick and powerful. For the कितें तें word of God. देवाचे उतर quick आणि powerful म्हणटा. Quick is what?
quick. Begin, quick is not begin actually. It's quick. You all understood, right? Active ha. Quick and powerful म्हणटा. शक्तिवंत. कितें तें शक्तिवंत आनी पावरफुल? कितें तें? देवाचे उतर. आमी आयकोंक आयल्या कितें? सो जेन्ना आमी हे देवाचे उतर आयकता, हे देवाचे उतर कितें तें आमी पयलें जाणा जावपाक जाय. वयवो ना? देवाचे उतर आतां आमी आयकोंक आयल्या कितें म्हणलें आमी हांगासर? कितें आयकोपाक आयल्या? देवाचे उतर. जेन्ना आमी हे देवाचे उतर आयकता, हे उतर म्हणल्यार कितें तें पयलीं जाणा जावया. फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक अँड powerful and sharper than any two-edged sword. कोणाक अंतर केला? कोणाचेर सोर केल्या देवाच्या उतराक? सांगात. एक स्वॉर्ड, एक तलवार. कसली तलवार? दोन्ही वाटेनी पाजलोली. उगडास तोरा. ब्रदर यू अंडरस्टँडिंग? देवाचे उतर कितें? दोन्ही वाटेनी पाजलोली. जेन्ना एक तलवार आमी इमॅजिन पासून तर केली, कितली शार्प आहा ती? शार्पर, रायट? बट हांगा कितें म्हणलां? देवाचे उतर दोन्ही वाटेनी पाजलोले तलवारेकीन ओदीक शार्पर, धारेची. समजता? दोन्ही वाटेनी पाजलेले तलवारेकीन धारेचे. कितें तें? देवाचे उतर. समजले? आमी केन्नाय म्हणटा देवाचें उतर आयकोंक गेल्या, तेका लागून हांव म्हणटा आमकां कितेंच पासून तर डिस्ट्रॅक्शन जाता, बायंड इट इन द नेम ऑफ जीसस. देवा जेजूच्या नांवान म्हणत. कसलें डिस्ट्रॅक्शन जाता? कितें तुमकां एक डिस्टर्बन्स जाता, एक थॉट्स येता. बसल्या खरी, उतर आयकोंक बसल्या खरी, पूण आमकां सगळीं चिंतना खंयची? घरा कडली. वयवो ना? चिंतना खंयची? घरा कितें जाता आसतलें आमचे, वयवो ना? भुरगीं इस्कॉलाक गेल्या वो ना, आमकां चिंतना येता म्हणल्यार हांगासर कितें जाता? डिस्ट्रॅक्शन जाता. तेका लागून आमी डिस्ट्रॅक्शन जावपाक दिवंक जायना. कित्याक आमचेर दवरलेलें आहा. आमी सैतानाक ब्लेम करपाक जायना. सैतान येयलो नाडूंक, सैतान येयलो चिंतना घेवन. देवान आमकां पदवी दिल्या, आपल्या जेजूच्या नांवान आमकां अधिकार दिला सैतानाच्या सगल्या फोटीचेर वो सैतानाच्या कोरणेचेर. सो आमी म्हणोंक जायना की सैतान येयलो नाडूंक. तुमकां सगल्यांक समजता हांव कितें उलयता तें? कितें सजमना प्लीज विचारात. ओके. Now, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Concurrent verse. By the time can you go in AMP? खरेंच देवाचें उतर जिवें. खरेंच देवाचें उतर जिवें. जे उतर आमी हांगासर आयकोंक आयल्या तें उतर कितें? हे उतर बेश्टें न्हू. जे आमी स्टोरी बूक वाचता पळय तसलें उतर न्हू. हे देवाचें उतर जावन आसा जिवें. तुमी जिवी आहात? तुमी चलता भोंवतात? तुमी इफेक्टीव आहा? वयवो ना? तुज्यान कोदे लुकलून थिंगा दवरपाक जाता? पावर आहा आंगान? पावर आहा म्हूण जाता, शक्ती आहा. समजता? सो आमी जिवी म्हणल्यार कितें? आमकां पदवी आहा हें हिंगाचें थिंगा करपाक. एग्जाम्पल, इन द सेम वे देवाचें उतर जिवें. हे उतर जेन्ना हांव आयकता, हे उतर जेन्ना हांव सोत मानता, हे उतर जेन्ना सोत मानून हांव उलयतां, म्हज्या जिवितान त्या उतरा प्रमाणे घडणी घडोन येता. समजता? ही बेश्टी उतरां न्हू. देवाचें उतर जावन आसा जिवें. वाच फुडली नेक्स्ट लायन. आनी बोलिस्ट. बोलिस्ट म्हणजे कितें? शक्तिवंत. बोलिस्ट पदवी आहा त्या उतरान. हे उतर बेश्टें न्हू. जायते पाटी तुमी आयकलां आसतलें, दर एक कसलोय मनीस आसत, एक कसले वायट व्यसनाचो आसत, कसलें एडिक्शन आसत. थोड्यांक आमी म्हणटा दादल्यांकूच व्यसनां आसता, बायलांक आसना. आसना टी व्ही पळोवपाचें, प्रोग्राम पळोवपाचें आसना? आमकां हो सिरियल येयलो आनी मागीर ते म्हणटा कल देखिये, मागीर आमकां कल येसो थारो ना. कित्याक? फाल्यां मातशें सस्पेन्स कितें घातला थिंगा. करेक्ट न्हू? थिंगा सकयल बरयना कल देखिये. ते कल देखिये म्हणटा ते सामकें काळजान मनान घुंवता. कल देखिये फाल्यां हें जातलें. फोन मारून कोण तुमचे फ्रेंड्साय आसतलीं जीं पळयतात, जावं तुमची कोण फाल्यां तुवें पळयलां गो कितें सांगलां तें कल देखिये, फाल्यां पळोवंक जाय. 7:30 केबल वचना पुरो, लायट वचना पुरो, पावस येना पुरो.
जाता जायना. सो दीस इज नॉट एन एडिक्शन. समजता जाला तुमकां केन्ना जाला अशें? म्हाका सगळें जाला. हांव कितें उलयतां पळय न्हू, ह्या म्हज्या एग्जाम्पलांच्यानूच हांव सांगता. हांव कोणाच्यो स्टोरी येवन हांगासर सांगपाक शकना, कित्याक हांव नको कोणाच्या जिवितान कितें घडलां, पूण हांव म्हज्या जिवितान जें घडलां आनी हे जिव्या उतरान म्हज्या जिवितान पळय कितें केलां, सो आय कूड सी द चेंजीस वीच टूक प्लेस इन माय लायफ. हे उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितान पळय जें कितें बदलवणी जाल्या त्या प्रमाणे त्या उदाहरणान हांव तुमकां हें सांगूंक शकता. कित्याक कोणाच्या म्हाज्यान म्हणूंक जायना खरीच गाय खबर, खरीच म्हणटा हांव, कित्याक ही म्हज्या जिवितान घडल्या. समजता? सो म्हाज्या जिविताच्या एग्जाम्पलांतल्यान हांव तुमकां सांगूंक शकता. सो जेन्ना आमी म्हणटा थोड्या दादल्यांक कसली एक जावं स्मोकिंगाची जावं ड्रिंकिंगाची जावं कसले फ्रेंड्सां वांगडा भायर भोंवपाची आनी कसले थोड्यांक पयशे बेश्टेच मोडपाची संवय आसता. आसना? आसता. बेश्टेच कितें केलें मोडलें सेविंग्स ना कांय ना अशी संवय आसता. नाका त्या कामांनी पयशे वगडावपाची संवय आसता. आसता न्हू, ह्यो सगळ्यो वायट संवयो. पूण केन्ना आमी चिंता कश्यो म्हणून ह्यो संवयो आमी जाणा हें वायट म्हण. आमी जाणा कसलें वायट कितें पासून व्यसन आहा जाल्यार आमच्या जिवाक तें माल म्हण आमी जाणा. पूण एक आमच्या जिवितान असो पॉयंट येता की आमकां शक्ती ना ह्या व्यसनांतल्यान भायर सरपाक. आमच्या वस्तोंगी आमकां शक्ती ना. आमी जेन्ना आमच्या मनान निचूव करता ना आयज सावन हांव हें काम करचो ना, पूण कितें जाता एक दीस दोन दीस तीन दिसांनी कितें जाता परतें स्टार्ट जाता. आनी जाता तें जाता वर्स जाता. कित्याक 3 दीस ब्रेक आसलेलो म्हणजे कितें आमच्या वस्तोंगी आमी कितेंच करपाक शकना. तेका लागून हे अजापाचो पावर म्हणटा सुपर नॅचरल पावर जो देवान आमकां पवित्र आत्म्याच्या उदेशीत दिला, ही जाणवाय जेन्ना आमकां येतली. कशी येतली? देवाच्या उतरांतल्यान. कित्याक ह्या उतरान पदवी आहा आमकां बदलपाक. उतरान पदवी आहा. कित्याक तें उतर बोलिश्ट, तें उतर पावरफूल, तें उतर इफेक्टीव. त्या उतरान इफेक्ट आहा, इफेक्ट जाता. दर आयज हांव तर असो आसलेलो ह्या उतरा प्रमाणे आयज हांव अशे भशेन जातलो. म्हज्या वस्तूंक न्हू, पूण जेन्ना हांव अलाव करता हें उतर म्हज्या जिवितान घेवपाक, ह्या उतराक जेन्ना म्हजेर हांव पदवी दिता, हें उतर म्हजेर जबरदस्ती करचें ना, फोर्सान कांय करचें ना. हें उतर जाणा जायात. कोणाच्यानच म्हणूंक जायना हांव गेलो हांव बसलो 4 दीस रेतीर आयकलो पूण कांय जावंक ना. पूण हें उतर हांवें म्हज्या जिवितान हें केलां गाय, म्हज्या जिविताचेर पदवी दिल्या गाय, देवाक पवित्र आत्म्याक हांवें सांगलां गाय, सायबा हांव म्हजे वस्तूंकी हें जायना. आय सरेंडर, आय गीव माय बॉडी एज अ लिवींग सॅक्रिफायस. हांव म्हजी कूड, म्हजो आत्मो, म्हजें मन एक तुका भेटयता. हे भाशेन तर आमी पवित्र आत्म्याक तर सांगो ना. पवित्र आत्मो आमचेर अधिकार चलोवचो ना. आमच्या भितर आसा खरो तो, पूण तो कांयच करूंक शकना अनलेस एंड अंटील हांव ताका सांगना, अनलेस एंड अंटील ताका हांव आय डोंट सरेंडर माय सेल्फ टू हिम. हें घडोवन येवचें ना. समजता? हांगा मॅजीक ना, हे हिंगा मोग आहा देवाचो. मिरेकल्स म्हणजे कितें? जेन्ना तूं तें उतर जें बरयलेलें आहा तुज्या तोंडांतल्यान उलयता तेन्ना तें मिलाग्र घडटा. मिलाग्र आनी मॅजीक 2 वस्तू आहा. समजता? मिलाग्र म्हणजे कितें? जेन्ना तें उतर तूं वाचता, तें उतर तूं सोत मानता, तूं तुजें जिवीत त्या उतराक दिता आनी तें उतर तुज्या जिवितान काम करता. जे भशेन आमी आमचें घर आसता, जेन्ना आमी आमचें घर आतां चाई धर, म्हज्या घराची चाई म्हजेच कडेन आसता, उदाहरण. ओके, आतां तुजे शेजार येवन तुज्या घरान भितर घुसतलो ना, पूण जेन्ना तूं तुज्या घराची चाई ताका दितलो तेन्ना तो येवंक शकता? वयना. म्हणजे कितें? आमी आमच्या जिविताचें दार तर देवाच्या उतराक उक्तें करता तेन्नाच तें उतर आमच्या जिवितान काम करूंक सुरू जाता. आनी त्या उतरान पदवी आहा. कितें आहा? त्या उतरान पदवी आहा. त्या उतरान शक्ती आहा. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा कितें? जिवें आनी बोलिश्ट. जिवें आनी बोलिश्ट. नेक्स्ट लायन वाच सिस्टर. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोमता. तें दोनी वाटेनी पाजलोले तरवारी परस रोमता. म्हणजे कितें? दोनी वाटेनी पाजलेले तलवारी सारकें हें उतर. उतर आमकां एक मनशा सोयंबान कशें दिसती पडोन येता? ना. दिसती पडोन येता? ना, दिसना फिजिकली. वयना. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना तेजेर विश्वास दवरपाचें. उतर जावन आसा कितें आतां? भावार्थाचें उतर. हें उतर जावन आसा वर्ड ऑफ फेथ. हें उतर जावन आसा एक भावार्थ.
उतोरूच जावन आसा एक भावार्थ. कित्याक हें उतर आमकां फिजिकली दिसती पडना. हें देवाचें उतर जावन आसा लिवींग, पूण तें दिसती पडना म्हूण तेका कांय वालोर ना. हे भाशेन आहा कितें बरयलां तें जिवें आनी बोलिश्ट आनी दोनी वाटेने पाजलोले तलवारी भाशेन तें रोमता. आय रिमेंबर हे शिकोवणेचेर हांवें दिलोलें एक खूब पयलीं टिचींग आसलेली उदाहरण दिलोलें. आमी एके वाटेन पवित्र पुस्तक दवरया उतर देवाचें आनी एका वद्दान एक ती दोनी वाटेनी पाजलोली तलवार दवरया. आतां आमची भुरगीं तर हिंगा खेळटा, आमी भुरग्यांक कितें सांगतलीं? बायबला वद्दान वचनाका, ते दोनी वाटेनी पाजलोली तलवार थिंगा वचनाका म्हणटली काय ह्या वद्दान वचनाका म्हणटली? खंयच्या वद्दान वचनाका म्हणटली भुरग्याक? हां, ज्या वाटेन जी फिजिकल आमकां दिसती पडटा ती तलवार, पूण दिसोना वाटेंतली जी दोनी वाटेनी पाजलोली तलवारीकीन ओदीक पावरफूल कितें तें देवाचें उतर. समजता? सो ह्या उतराक आमच्या जिवितान आमी कितलें मोल दिता गाय? ह्या जिविताक ह्या आमच्या जिवितान आमी कितले पाटी ह्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिला गाय? हो प्रश्न आमकां सगल्यांक. कितले पाटी ह्या उतराक आमी मोल दिला? जस्ट बिकॉज हें एका पुस्तकान बरयलेलें आहा आनी हो पुस्तक बंद करून खंय ऑल्टराचेर ड्रॉवरांनी बंद आहा म्हणून आमकां अशें दिसता गाय तें वालोर ना त्या उतराक, पावरफूल ना गाय तें? अशे भाशेन केन्ना जाता गाय? कित्याक जायते पाटी आमी आमचें जिवीत कशें जियेता? दुसरो कितें म्हणत गाय, दुसऱ्यान म्हाका हें म्हणलें गाय, तेणेन म्हजें नांव पिड्यार केलें, तेणेन म्हाका कसलीं नांवां दवरलीं, तेणेन फोटी सांगल्यो म्हज्यो. आमी कसल्या उतरांनी कसल्या सिट्युएशनान आमी आमचें जिवीत जियेता? दुसऱ्यांनी उतरां म्हणलां तेजेर ओ देवाच्या उतराचेर जें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आहा. आमी दीस आनी रात कसल्या उतरांचेर आमचो नियाळ आसता? दीस आनी रात आमच्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां भायर सरता? दीस आनी रात आमच्या भुरग्यांक आमी कसल्या उतरांनी वडयता आनी चोडयता? समजता? समजता? उगडास जाता न्हू सगलो आमी कितें करता ती आमकांय जाता. कित्याक जे भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेता आतां जें उतर जेन्ना आमी सदां देवाचें उतर आमकां म्हणटा की पवित्र पुस्तक जावन आसा एक आमकां आत्मीक आरसो. वो आरसो आमकां दाखयता आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर आमी एक नदर मारया. आमचें जें जिवीत जें सारलोलें आहा, जें फाटलें जिवीत आहा, जें पास्ट आमचें लायफ आहा, जे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवन येयल्या तेजेर एक नदर मारया. कशे भाशेचें आमी जिवीत आख्खें लायफ आमी जियेलीं, कसलीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं. जेन्ना असलीं धाकटुलीं भुरगीं मस्ती करता आमच्या तोंडांतल्यान कितें उतर येता पयलें? कितली मस्ती करता हें, सारकें? आनी कोणी सोयऱ्यां आयलीं आनी भुरगे मस्ती करता आमच्या घरान, ते सदां तशेंच, ते सदां मस्ती करता म्हणटात आमी. कितें उतरां उलयतात आमी? दर एक कोणाचो घोव रातचो घरा लेट येता. एक दीस येयलो, 2 दीस आयलो, 3 दीस आयलो. बायल कितें म्हणटा? तो सदां लेट येता. 8 जालीं आनी दर कोण म्हणटा येवंक ना गो आजून. ना, तेचें सदांचेंच लेट येवपाचें काम. तो सदांच लेट येता. एक बायल दर फोनाचेर फ्रेंडां कडेन उलयत आसता दीस रात, रांदप बिनप करिना, बेश्टें कितें रांदप फोनारूच आसता गो असल्यो बायलो फोना. हां आसता? आवय कितल्यो तकल्यो हयो जाल्यो आसता म्हूण. सो दर आनी फोनार कितें खबरो घरान जाता, म्हज्या घरान जाता त्यो त्या वद्दान सांगप, तेंच्या घरान जाता त्यो ह्या वद्दान सांगप. ह्यो सगल्यो ज्यो गजाली आमी गॉसिप म्हणटा हेका, जे आमी पळय उलयता, आमी बरें उलयता काय देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता? कितें उलयतात? आनी मागीर तो घोव म्हणटा कितें? रांदूंक ना गो? ना, तें कालचें हांव गरम केलां जी. बायल फोनार. सगलीं आसना, थोडीं कोणी आसत, पूण उलयता फोनार. पूण कितें उलयतात? कितें टॉपिक्स आसतात आमचे? कितें उलोवप आसता आमचें? कितें सांगतात? ना तो लेट येता, भुरगीं आयकना, भुरगीं अशीं करता, सासूमाय जावं आनी कितें सांगतात आमी खबरो बऱ्यो उतरां प्रमाणे गाय. सो हें देवाचें उतर जेन्ना आमी शिकता, हें उतर जावन आसा जिवें आमचें जिवीत बदलपाक. समजता? हें जिवें उतर आमचें जिवीत बदलपाक. आय ऑल अंडरस्टँडींग दीस? जेन्ना हें उतर वा सिस्टर कोंकणीन परत्यान स्टार्टींग सोन नो तो देवाचें उतर हें खरेंच तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तलवारी परस रोमता. खरेंच तें दोनी वाटेनी पाजलोले तलवारी परस रोमता. नेक्स्ट लायन. जोय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू. जोय मनशाचो प्राण आनी आत्मो हांगा बरयला कितें? एक सेकंड. 2 एजीड स्वॉर्ड
penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of a person and of the both joints and marrow, the deepest parts of our nature. Joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. कितें करता देवाचें उतर penetrating as far as the divisions of the soul and spirit. आमचो प्राण आनी आत्मो डिवायड करता. एके भाशेचे अंतर आमकां देवाचें उतर आमचो प्राण आनी आत्मो हेचे अंतर दाखयता. जायतो तेंप आमकां अशें दिसता कितें आमी आमचो कूड आनी आमचो आत्मो वयवो ना. तुमकां खबर आहा एक प्राण म्हणून आसा. सो प्राण आनी आत्म्या भितर कितें अंतर आहा? आतां खबर आहा न्हू आमकां प्राण आनी आत्मो आहा, स्पिरीट आहा, सोल आहा. अंतर कितें आहा? सांगात सांगात सांग ब्रदर कितें आहा अंतर? ओके धाकटुलें करून सांगया. ती व्हडली शिकवण आहा ती. हांगा देवाचें उतर कितें करता? पेनिट्रेटिंग एज फार एज द डिविजन्स ऑफ द सोल एंड स्पिरीट. कितें अंतर, कित्या भितर तो अंतर दाखयता? कितें अंतर करता? सोल आनी स्पिरीट म्हणटा. देवाचें उतर फर्स्ट आमी कितें पळयलां? लिवींग. ओके गो अप फ्रॉम द बिगिनींग प्लीज. आयकाता सगळीं बरें करून. फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिवींग एंड एक्टीव एंड फूल ऑफ पावर. जिवे आनी बोलिश्ट आनी सारके शक्तिवंत. जिवे देवाचें उतर कितें पयलें? जिवे, बोलिश्ट, शक्तिवंत, मेकिंग इट ऑपरेटीव. ऑपरेटीव करता एंड एनर्जायझींग एंड इफेक्टीव. तेजो एक आमचेर प्रभाव पडटा म्हणटा आमी. करेक्ट? एक इफेक्ट आहा म्हणटा देवाच्या उतराचो. तें बेश्टें येयलें आनी गेलें म्हूण जायना. देवाचें उतर जेन्ना आमच्या भितर येता तेजो एक परिणाम आहा, तेजो एक इफेक्ट आहा आमचेर. समजता? तें आमच्या जिवितान तें उतर एके भाशेन वावर करता, एके भाशेन काम करता. समजता? ओके. आयदनां आसतात तुमी धुतात? कशीं धुता? साबुलान धुता? बेश्टें धुता? साबुलान. एक तेलाचें आयदन आहा धर. ओके तेलाचें आयदन आहा तें तुमी बेश्टें उदक मारून धुवन जातलें ना. कितें लायता तेका आमी? साबू. म्हणजे तो साबवाचो कितें तरी इफेक्ट आहा त्या आयदनाचेर. कितें जाता? पयलें तेलाचें आसलें आतां क्लीन जाता. तेच भाशेन देवाच्या उतराचोय आमचेर इफेक्ट आहा. पयलीं आमी कशे भाशेन तर एके भाशेन आसलीं संवसारीच्या चिंतनाची. पूण जेन्ना हें उतर आमच्या भितर येता जे भाशेन तें आयदन साबवान धुल्या उपरांत साबवाचो इफेक्ट आहा, इफेक्टीव तो साबू त्या आयदनाचेर कितें जाता? इफेक्टीव. तेच भाशेन देवाचें उतर आमी आदीं आसलीं मेळ्ळीं मनशां पूण तें उतर आमचेर इफेक्ट करून आमकां नवें जिवीत दिता. समजलें? आतां तरी समजता? ओके. For the word of God is living, active, full of power, making it operative, energizing and effective. It is sharper than the two-edged sword. दोन्ही वाटेने पाजलेले तलवारेकीन ते धारेचे म्हणटा. कितें तें? देवाचें उतर. हो स्क्रिप्चर तुमी केन्ना विसरो नाका. कोणी म्हणत कितें देवाचें उतर तुमी म्हणटात केन्नाय कोणी कोणाकूय सदां उठून कित्याक वचोंक जाय? म्हयन्या कित्याक वचोंक जाय? हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान जेन्ना पडटा तें आमचेर तेजो इफेक्ट आहा. आमी बदलता. आमच्या मनाची नवसरणी जाता. आमी जितली संवसारी आसता ती आमी आतां कशीं जाता? देवा सारकिलीं. कशीं? आमच्या मनान. समजता? कशीं जाता आमी देवा सारकिलीं? आमच्या मनान. कित्याक आत्म्यान आमी देवा सारकिलीं ऑलरेडी जालीं पूण आतां आमच्या मनाची नवसरणी जाता ह्या उतरा प्रमाणे. सो ह्या उतराचो आमच्या मनाचेर इफेक्ट आहा. केन्ना घडोवन येतलो? जरी हांव आयकत रावत जाल्यार. आयकना जाल्यार कशें जातलें? आयकना जाल्यार? ओके. नाव इट इज शार्पर देन द two-edged sword, penetrating as far as division of the soul and spirit. रिगता म्हणटा. कितें बरयलां? रिगोप बरयलां उतर. मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत रिगूंक शकता. म्हणजे रिगोप आहा उतर रिगोप आहा. रायट? रिगोप म्हणजे कितें? इट गोज डीप इनसायड.
हे उतर आमच्या जिवितान सारकें भितर रिगता आनी आमचो आत्मो आनी आमचो प्राणाचो अंतर आमकां दाखयता. आतां इन धाकटुल्या हितून तुमकां टिचिंगान सांगता प्राण आनी आत्मो म्हणजे कितें. देव जावन आसा, देव जावन आसा. देव कोण? कुडीन आहा देव ना. देव जावन आसा आत्मो आनी मनीस जावन आसा आत्मो. आमी एक आत्मो. आमी कोण? आत्मो. पूण आमी ह्या संवसारान आसा म्हूण आमकां ही कूड दिल्या. ही कूड आहा. सो देवान मनशाक पयलो कसो रचलो सुरवातेक. ओके, कितल्या जाणांक गेल्या म्हयन्याची कोंकणी टिचींग हांवें दिलेली ती उगडास आहा? कित्याचेर दिलेली? हांव जाणा कोण कोण आसली गेल्या म्हयन्याक. कितें टिचींग जालेली? सांगा सांगा. उगडास जाल्यार सांगा. काय प्रेशर काय ना. आमी सगळीं शिकता. उगडास ना आसा कोणाक? ओके, उगडास दिता. गेल्या म्हयन्याक आमी शिकवण केलेली देवान कशे भशेन मनशाक रचला आनी देवान मनशाक अधिकार दिला. करेक्ट आहा बरयल्लें? हां, अथॉरिटी. देवान मनशाक ह्या संवसाराचेर अधिकार दिला. समजता? देवान मनशाक ह्या संवसाराचेर अधिकार दिला. कोणा सारकिली आमकां केल्या? आपल्या सारकिली. देव कोण? आत्मो. मनीस कोण? आत्मो. समजता? मनीस कोण? आत्मो. आतां मनशाक जेन्ना देवान रचलो, जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 आमी पळयता. देवान जेन्ना मनशाक कसो रचलो? आपल्या सारकिलो. पूण पयलो कसो केलो तेका? मातयेचो केलो. मातयेचो केलो आनी रोकडोच ती माती उबी जाली? ना. माती रोकडीच उबी जाली? ना. कशी जालें? कितें जालें? देवान पयलें मातयेचो मनशाक केलो, आदामांक केलो आनी कितें केलो? आपलो स्वास सोडलो. जेन्ना आपणाचो स्वास तेज्या नाकांतल्यान, त्या मातयेच्या नाकांतल्यान, जेन्ना मनशाच्या नाकांतल्यान स्वास सोडलो, तो मनीस जियेता तसलो प्राण जालो. समजता? तो प्राण जालो, जियेता तसलो. ही बिकेम अ लिव्हिंग सोल. पूण देवान तेज्या भितर जो स्वास दिला तो कितें? आत्मो. पूण जेन्ना तो आत्मो गेलो, मनीस जियेता तसलो जिवो प्राण जालो. सो मनीस आतां कितें? आत्मो, प्राण आनी कूड. इतले समजले 3 भाग? आत्मो, प्राण आनी कूड. मनीस जेन्ना देवान मातयेचो केलो, ते मातयेक कांयच नासलें, फकत एक आकार करून देवान दवरलो. पूण जेन्ना तो आपणाचो स्वास तेज्या नाकांतल्यान दिलो, तेन्ना हो मनीस जिवो प्राण जालो. सो आतां जायतीं वर्सां जेन्ना म्हाका हे उतर खबर ना, हांव कितें समजता? आत्मो आनी कूड. सारकें? करेक्ट ओ नो? आमकां प्राणाची खबरूच ना. सोल आनी आत्मो आमी कितें समजता? एकूच. सोल आनी आत्मो, स्पिरीट एंड सोल आमी कितें समजताली? एकूच म्हूण. करेक्ट न्हू? पूण हें देवाचें उतर आमकां डिविजन दाखयता आमच्या प्राणान आनी आत्म्यान. आमचो प्राण आनी आत्मो 2 सेपरेट वस्तू म्हूण आमकां कोण दाखोवन दिता? हें देवाचें उतर. तेका लागून आमी जायते पाटी मिक्स जावपाक जायना. आमकां कन्फ्युजन जावपाक जायना. कितें म्हूण? आत्मो आनी प्राण एकूच. आत्मो आनी प्राण एके कडेन आसता, बट दे आर नॉट सेम. समजता? आत्मो आनी प्राण एके कडेन आसता, पूण ते दोनी सेपरेट. दोगांयचे पर्सनॅलिटी कुशीन आहा. दोगांयचे काम सेपरेट आहा. समजता? तुमी केन्ना जाणा आसलेली प्राण म्हणून आहा म्हणून आमकां भितर? आत्मो आनी कूड. भितर मेल्या उपरांत कितें जाता? आत्मो भायर सरता आनी वयता म्हणटा. आमी आमकां प्राणाची खबरूच ना. प्राण म्हणचे आमी नकोच. कोणी तर आमकां तर शिकोवंक येत प्राण आहा कितें आहा हें आनी कितें सांगता. आत्मो आनी कूड तें जाणा आमी. मेल्या उपरांत आमी म्हणटा कोणी मेल्या उपरांत कितें जाता? कसो मनीस मरता? जेन्ना आत्मो भायर सरलो मनीस मेलो. करेक्ट? आमी कितें म्हणटा? आत्मो भायर सरलो म्हणजे मनीस मेलो, वीच इज करेक्ट. बट एट द सेम टायम कोण आहा सांगता? आत्मो आनी प्राण. आत्मो आनी प्राण 2 वस्तू आहा भितर आनी दोगांयचें काम सेपरेट सेपरेट आहा.
आतां आमी म्हणटा जेजू संवसारान येवन आमकां नवें जिवीत दिल्या, आमी आत्म्यान मेलेल्यांतली जिवोन जाल्या. तुमी सगळ्यांनी आयकलां देवाचें उतर आमकां म्हणटा की सुरवातेक उत्पत्तीच्या पुस्तकार इन द बूक ऑफ जेनेसीस देवान कितें म्हणलेलें, तुमी फळ खायची जाल्यार तुमी कितें म्हणलेलें, फळ खायची जाल्यार मरतल्या. पूण आदां मेली म्हणजे फळ खावंक ना. फळ खाल्लें पूण मरोंक ना. कितें जालें ब्रदर? यू हर्ड एनी टायम अबाउट द बूक ऑफ जेनेसीस, रायट? वॉट गॉड सेड, इफ यू ईट द फ्रूट यू विल surely die. Correct? So did they die? No. That means they have not eaten the fruit. Then what happened? Don't copy his answer, huh? What if the answer is not correct? They are? No, but what God has given a command, right? What was the command? You don't mind? No, I'm asking you a question. No, it's fine, right? Okay. So, did God give the command? Yes. What was the command? Eat all the fruit from every tree except that one tree which is in the middle of the garden. Correct? So now when the serpent comes and what she give the message to Eve? Did God really said 1, 2, 3, 4? And she said, no. God said you eat every fruit from every tree, but don't eat that particular tree which is in the middle of the garden. Because if we eat, we will surely die. Then what serpent is telling? You will not surely die. You will not die. सैतान कितें म्हणटा? सोरपाच्या रुपान येता आनी कितें म्हणटा? शेरपेतीच्या रुपान तुमी मोरची ना म्हणटा. तुमी खायात. मागीर एव खाता. करेक्ट? मोरता ती? हाऊ इज दॅट? He is answering for you. How is that? Did they die? No. But they ate the fruit. So देवान सारको कमांड दिवंक नासलो काय? देव विसरलो काय हांकां मारपाक? मरण दिवपाक? Confusion? Hey, if we don't understand the base, right? आमी वयलें कितें सोजमतेली? Yes or no? कित्याक जालें काय अशें? आतां हांव तर जेनेसिसान वसत आमी थिंगा शिरकोतेली. सो मातशें शॉर्टान कवर करया. कित्याक दिसता काय? नोबडी वूड आन्सर. तुमी सांगात तुमकां कितें येता तो आन्सर. God gave a command. If you eat, you will surely die. But Eve ate the fruit, but she did not die. How is that? त्या हातीन बरयल्लें. ओके. देव कोण? आयकून घे आतां. देव कोण? आत्मो. मनीस कोण? आत्मो. ओके. देवान मनशाक कोणा सारकिल्लीं केल्लीं? आपल्या सारकिल्लीं. कुडीन आत्म्यान? आत्म्यान. पूण मनशाक कितें दिलेली? कूड. बट मनशाची रियल आयडेंटिटी कूड ओ आत्मो? आत्मो. Is it clear? Okay, we'll go there. Go Genesis 1 verse 26 first. Are you all writing down the scriptures? Okay. Then God said, let us. Who is that us? Father, Son, Holy Spirit. Let us make man in our image according to our likeness. Not physically, but a spiritual personality and moral likeness. आता आमी कुडींत देवा सारकिल्लीं ना, but spiritual personality and moral likeness. समजले? तुम्ही, brother, you are writing, no? Okay. Then God said, let us make man in our image and after our likeness, not physically, but spiritually, but a spiritual personality and moral likeness, and let them have complete authority. Let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air,
the cattle and over the entire earth and over, go down. And over everything that creeps and crawls on the earth. हे केन्ना घडला? सुरवातेक मनशाक रोसचे आदीच कितें म्हणटा देव बाप? आमी कोरया, लेट अस मेक. करूंक ना अजून. तो कितें म्हणटा? लेट अस मेक मॅन इन आर इमेज अँड आफ्टर आ लायकनेस. मनशाक कोरया आमच्या सारकिलो आनी आमच्या स्वरुपायेचो. करेक्ट? आमच्या सारकिलो. यू हॅव गॉन देअर ऑलरेडी? रीड सिस्टर. ऐकात. देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रोसली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. Verse 26, sister. 1 verse 26. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो. सारक्याचो. सो आमी कोणा सारक्याची? देवा सर. आमी कोणा सारक्याची? देवान कितें म्हणलें? आमी मनशाक आमच्या सारक्याचो आनी आमच्या रुपाचो. आफ्टर let us make man in our image and after our likeness, not physically but spiritual personality and moral likeness. Not physically but spiritually. So आत्म्यान आमी कोणा सारकिली? देवा सर. आत्म्यान आमी कोणा सारकिली? देवा सारकिली. कुडी न्हू आत्म्यान. आत्म्यान आमी देवा सारकिली आनी तांकां कितें दिवया म्हटलें? and let them have little authority. थोडीशी 10% दिवया अथॉरिटी, 20% दिवया, 50% दिवया. 50 तांकां, 50 म्हाका. ओके, 75 दिवया, 25 आपूण दवरता. बरें, 90% दिवया, 10% हांव दवरता अथॉरिटी. कितें म्हणलें देवान? कंप्लीट अथॉरिटी ओवर वेर? ओवर द फिश ऑफ द सी. जे देवान जे पळय आपल्याचें कितें रोचना रोचल्या, जे क्रिएशन रोचलां, देवान जी पळय रोचना आपणें रोचल्या, सुकणीं, स्वर्ग मोळबांतली सुकणीं, दर्यांतली निस्तीं आनी जे दोतोरेचेर जे चलता ते एंटायर अर्थ, द कॅटल एंड ओवर द एंटायर अर्थ. आख्खे पृथ्वेचेर, आख्खे धरतेचेर मनशाक कंप्लीट अथॉरिटी दिवया म्हणला. कितें म्हणलें? मनशाक कंप्लीट अथॉरिटी. कितलीं जाणां आमी आमच्या अथॉरिटीन चलतात? कितलीं जाणां आमी त्या अधिकारान चलतात? गेल्या म्हयन्यान आसलेलीं तेंच्यांनी म्हणूंक जाय आमी म्हयनोभर अधिकारान चल्ल्या, कित्याक आमकां शिकप जालेलें न्हू त्या विकान, त्या म्हयन्यान. कंप्लीट अथॉरिटी जाल्यार आमी आयचो दीस पासून कितल्या अधिकारान चल्ल्या आमी अधिकारान. आमी म्हणटा कितें आमचेर वायट येयलें, चे तें तेका लागून जावं ना, तें तेणी तहें केलें म्हूण जालें. करेक्ट? ना, आमच्या घरान न्हू हें जाता तें जाता, सैतानाचेर सारकें राज चल्लां आमच्या घरान. म्हजी फॅमिली अशी कोत्ता, म्हजी फॅमिली झगडटा, म्हजी फॅमिली म्हाका त्रास दिता, आमच्या घरान शांती ना, आमच्या घरान सुसेग ना, आमच्या घरान पयशे ना, आमच्या घरान दुयेंसां जाल्यां, सैतानान सारको कब्जो घेतला घरान. ओके, बट तूं तर जेजू सोवें जियेता, देवान तुका अथॉरिटी दिल्या ऑन एवरीथींग, ऑन द एंटायर अर्थ. कित्याक आमी उजार करिना? कित्याक म्हाका खबर ना. घरान शांती ना, तोंड उक्तें करून कितें उलोवंक जाय? जेजूची शांती ह्या घराब्याक आसा. देवान हें घर शांतेन बोल्लां. दर एक म्हज्या घराब्याचो मेंबर जेजूच्या रोगतान जेजून तांकां धुवन काडल्या म्हणटात आमी. देवान पोदरी खंय दिल्या आमकां? आमच्या तोंडान, आमच्या उतरान. समजता? पूण आमी कितें करता? ना, घरान बरे भशेन कितें वाचतलो, देवाच्या उतराक बसतलो म्हणल्यार सुसेग ना. म्हाजी भुरगीं वा म्हाजी बायल किरी किरी चालूच कोता, सो म्हाका बसोंक मेळना. ओके, बायल किरी किरी कोता, प्रे ओवर हर, प्रे फॉर हर. जाता आमकां करपाक? करिना आमी. कित्याक? आमी भियेता ते परिस्थितीक. कित्याक? आमकां आमचो अधिकार खबर ना. आमकां आमची पदवी क्रिस्ता सोवे देवान आमकां जी पळय दिल्या ती आमी नको. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल. आमी सादारण मनशां न्हू.
जी कोण क्रिस्ता सोवे जियेता, क्रिस्ता सोवे आमी बापाक एकवटलेली जाल्या. पूण बापाक आमी एकवटलेली जावपाक कितें तरी पयलें बिगडलेलें आसपाक जाय न्हू. जे पयलें बिगडलेलें पूण आतां एकवटलेली जाल्या, हें बिगडलां कितें तें पळोवया आमी हांगासर. सुरवातेक मनशाक रोसचे आदींच कितें म्हणटा, मनशाक अधिकार घेवनी ऑन एंटायर अर्थ एंड ओवर सम थिंग्स ऑर एवरीथिंग दॅट क्रिप्स अँड क्रॉल्स ऑन दी अर्थ. कितें म्हणटा देव, कोणाक म्हणटा तो, पुताक आनी पवित्र आत्म्यान कितें सांगता, आमी मनशाक करया आमच्या सारकिल्लो फिजिकली न्हू पूण स्पिरिच्युअल पर्सनॅलिटी. इज इट क्लियर नाव? ओके, कॅन वी गो टू जेनेसिस 2:7 and go to KJV? And the Lord God formed man of the dust of the ground. कसो रचलो मनशाक? मातयेचो. कितें बरयलां? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. कितें घातलें भितर तेच्या कसलो श्वास? जिविताचो श्वास घातलो. इतलेंच पळोवया. हांगा पर्यंत आमकां कितें दिसती पडटा, ताच्या नाकान आपणाचो श्वास सोडलो. कसलो? जिविताचो. सो देवाचो श्वास आमकां कितें दिता? देवाचो श्वासान आमकां कितें दिलें? जिवीत दिले, लायफ दिले. आनी मागीर कितें म्हणलां? एंड लायफ दिले एंड मॅन बिकेम अ लिव्हिंग सोल. मनीस जालो. केन्ना तो जालो? वो श्वास दिवच्या पयलोच जालो ना. जेन्ना वो जिविताचो श्वास दिलो तेज्या उपरांत मनीस कितें जालो? जियेता तसलो प्राण जालो. जीव प्राण जालो. केन्ना जालो? जेन्ना देवान आपलो श्वास दिलो, जिविताचो श्वास दिलो, तेन्ना मनीस जालो एक जीव प्राण. समजलें? सो आतां आत्मो आनी प्राण दोन सेपरेट वस्तू. समजता? हे एक न्हू. आनी आतां गमलें, आतां आमकां कोण दाखोवन दिता प्राण आनी आत्मो एक न्हू म्हूण? देवाचे उतर. हिब्रूज 4:12 आमी कितें पळयता? प्राण आनी आत्मो डिवायड करता. कोण? देवाचे उतर. समजलें? देवाचे उतर प्राण आनी आत्मो कुशीन म्हणून आमकां दाखोवन दिता. आतां आत्मो म्हणजे कितें? आत्मो म्हणजे कितें? सांगा. देवान आमकां पयलो कसो आत्मो कसो आमकां जालो? आमी आत्म्यान कशी आपलो श्वास दिलो आनी कसलो जीव श्वास दिलो आनी मनीस एक प्राण जालो. सो आतां आमी कोण? आत्मो. आमी देवाक खंयसान कनेक्टेड आहा? देवाचें आनी आमचें कनेक्शन खंयसान आहा? कुडीन आहा? खंयसान आहा? आत्म्यान आमी देवाक एकवटलेली आहा. देवाचें उतर आमकां म्हणटा, कोरिंथियन्स आमकां, इन द बूक ऑफ कोरिंथियन्स आमकां कितें म्हणटा? जेन्ना आमी जेजूक स्विकारता, आमचो आत्मो आनी बापाचो आत्मो एक जाता. समजता? आमचो आत्मो बापाचो आत्मो एक जाता. आतां देवान हांगासर कितें केलें म्हणटा? पयलें आमी कितें पळयलें? आमच्या सारकिलो कोरया आत्म्यान. अंडरस्टँडींग? देवान कितें म्हणलें? देवाक रोचया, आमचे मनशाक रोचया आमचे सारकिलो आत्म्यान, आनी देवान रोचलो आत्म्यान. समजलें? आनी हांगासर आमी कितें पळयलें? देवान मनशाक केलो एक मातयेचो, जमनील्या मातयेचो, धूल मातयेचो मनशाक आकारलो आनी तातूंत आपलो जिविताचो श्वास सोडलो आनी मनीस जालो एक प्राण. आतां देव कितें म्हणटा मनशाक? सोगलें खायात, कमांड दिता. सोगलें खायात, पूण त्या एका झाडाचें फळ तुमी खाय नाकात. खाशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. करेक्ट? ओके, गो डावन. Go more down. Wait. Go down. Go down. Go down. Go down. Go down. 16th verse, go. Okay. And the Lord God commanded the man saying, कितें बरयलां हांगा? देवान कितें म्हणलें? कितें बरयलां? And the Lord God commanded. कमांड म्हणजे कितें? कायदो, एक हुकूम दिला. कमांड आसल्या उपरांत तो कमांड मोडपाक जाता
हां कमांड मोडपाक जाता कमांड दिला रिक्वेस्ट करूंक ना तांकां रिक्वेस्ट केल्यार तुमी प्लीज खायनाका हें अशें म्हणलां कमांड दिला कमांड म्हणजे कितें मनशान सांबाळपाक जाय एक कायदो दिला एक हुकूम दिला एक एक आज्ञा दिल्या एक आज्ञा दिल्या आज्ञा उतर सारकें आज्ञा दिली आनी सांगलें मनशाक कितें वाचात लावडली लावडली ओके पोत्यान वाचा हांगाच्यान व्हडल्यान वाचात ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन यू मे फ्रीली ईट कितें म्हणलें फ्रीली ईट फ्रॉम वेर ऑफ एवरी ट्री रिमेंबर दॅट वर्ड हायलायट करा हे तुमकां हे तुमी नोटीस करा ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन यू मे फ्रीली ईट बट नाव देर इज अ कंटिन्युएशन फॉर दीस वर्स बट सगळ्या झाडाचे तुम्ही खाया पूण of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it for in the day that you eat thereof you shall surely die कितें म्हणलेलें देवान तुमकां म्हाका दिसता दोतोनीचो बोगडास येयलो आसतलो न्हू धाकले आसतना आमी जेनेसिसान पावले कोण नाही येयला ते म्हणटा आसतले फर्स्ट टायम हांव अशें दिसलें आमी दोतोनीक बसल्या हालेलुया कितें म्हणलां देवान You shall not eat of it for खंयचे तें of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat पयलें कितें म्हणलां सगळ्या झाडाचे तुमी खायात म्हणलां 8th verse show me the 18th verse okay now go to Genesis 3 3 third chapter yes okay go from the first verse okay now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God has made and he said unto the woman had God said you shall not eat of every tree of the garden कितें बरयलां हांगा कितें म्हणटा सोयतान येता नाडूंक आनी कितें म्हणटा देवान कितें सांगलां म्हणटा आं सगळ्याच झाडाचें खायनाका पूण देवान कितें म्हणलेलें आतां गमतलें इफ यू ऑल वर पेईंग अटेन्शन कितें म्हणलेलें सगळ्या खाया पूण एकाच झाडाचें खायनाका करेक्ट आतां वो येवन हांगा कितें विचारता हॅड गॉड सेड यू शॅल नॉट ईट ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन कितें विचारता वो म्हणजे हेणें बरें आयकोंक नासलें दिसता बरें आयकोंक नासलें काय सोयतानान बरें आयकोंक नासलें सोयतानान तर बरें आयकोंक नासलें जाल्यार हें उतर कितें कितें तें सटल म्हणजे कितें कनिंग शार्प तो चोतूर आहा तें सारकें आयकोनान चोतूर आहा तें सारकें आयकोना पूण आमकां स्क्रिप्चर कितें म्हणटा नाव द सर्पंट वॉज मोर सटल दॅन एनी बीस्ट ऑफ द फील्ड वीच द लॉर्ड गॉड हॅज मेड वो कितें म्हणटा हो सर्पंट आहा तो म्हणटा सारको चोतूर हुशार म्हणटा शिटूक म्हणटात न्हू आमी शिटूक म्हणजे कितें सारको शार्प आतां शार्प आहलो जाल्यार देवाचो कमांड ताणें सारको आयकोंक नासलो देवान दिला आसतना मनशाक आयकलोलो मागीर हांगा कितें म्हणटा तो आतां इज ही ट्विस्टिंग Is he changing what God said? बदलता तो आतां जोरी तर तो सामको वस वयर वयर असो तर आहलोलो मनीस जाल्यार बरें आयकोंक नासतलें आहलें करेक्ट पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा तो सारको चोतूर म्हणटा हुशार म्हणटा कितें केलें तेणेन आयकलां सारकें कित्याक तेजो स्वभाव कसलो शिटूक चोतूर सारको शार्प सारको हुशार अशें जावंकूच जायना की तेणेन सारकें आयकोंक ना पूण तो येयला कितें करपाक फटोवपाक आनी ताचें काम कितें तें चोराचें चोरूंक जिवेशी मारूंक इबाड करूंक द थीफ कम टू स्टील टू किल अँड डिस्ट्रॉय तेजें कामूच इबाड करपाचें तेजें काम कसलें नाश करपाचें पूण तो कसो करता जाणा बरो स्टँडर्डान करता गमचें ना तो येयला नाश करूंक जायते पाटी मनीस नाश करूंक येता तेन्ना कशें दिसतलें सारकें येता न्हू कोण तरी येता एटॅक करूंक हे सोयतानाची मांडणी तुका गोमची पासून ना तो सोयतान तो केन्ना केन्ना बरो न्हेसोन पासून येतलो सारको अप टू डेट आमच्या जिवितान
एक बऱ्या मनशाच्या रुपान येतलो, बरी स्वीट स्वीट उतरां घालतलो, खरेंच अशें जालां, खरेंच तशें जालां, आनी देन यू से ना तशें जावंक ना, अशें जालां तशें जालां तशें जालां, हें जालें तें जालें तें जालें. कितें उलयलीं आमी उतरां देवाची? तुका गमलें सैतान केन्ना नाडून गेलो? सैतान केन्ना रॉंग बियां आमच्या तकलेन घालून गेलो आमकां गमलें ना. म्हणजे कितें तो येताना बरो स्टँडर्ड वेजान येतलो. केन्नाय आमी कसल्या वायट संवयांनी पडटा, आमचें वायट जावपाक जाय म्हणून पडटा काय बेश्टें एक फॅशनाक जावं कसल्या एका लेट्स से कितेंच आमी कॉमेर्स करच्या जिवितान आमच्या कितें आमी वायट कॉमेर्स करच्या आदी एकदम लार्ज क्वॉन्टिटीन करता काय पयलें इलें 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 करून तें भितर रिकता. आं कसलें अदृश्ट येता जिवितान डायरेक्ट व्हडलें जावन येता. आमकां आमच्या कुडीन पासून तर कसलें दुयेंस येता. दुयेंस कोणाचें? देव धाडटा दुयेंस? ना, सैतानाचें. आतां दुयेंस आमच्या जिवितान येताना पासून कितें जाता? पयलें मातशी दूख, मातशी दूख, मातशी मातशी मातशी. तूं जितलें तें दुखीक आमी इम्पॉर्टन्स दिता आनी ती दूख आमी आपणावन घेता आमच्या जिवितान. आमी कितें म्हणटा? ना म्हाका पांयान दुखता गो आमी सांगता. म्हणजे कितें? म्हाका दुखता. सो तुवें ती दूख आपणायली तुजेर. सो ती मागीर तुजी ती दूख वाडोन 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 मे बी दुयेंसाचेर पडोंक शकता. वय ना. पूण एक कित्याक घडटा? जेन्ना ती दूख म्हाका दिसती पडोन येता, हांव अधिकार घेयना. हांव ते दुखीक हुकूम घालिना. हांव त्या दोंगराक म्हणना वच आनी दर्यान वचून पड. पूण हांव कितें म्हणटा? म्हाका दूख जाल्या, म्हाका पेन जाता, कोण बरो दोतोर आहा, खंय वचों, कितें करूं? शितीर खंय? देवा उतराचेर. आं शितीर खंय? दुखीचेर. सो ती वाडची ना? वाडटली. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान कसलेंच वायट, जावं तें कसलें व्यसन, जावं ती कसली सोयी, जावं ती कसलें दुयेंस जावनी, जावं कसलें क्रायसीस आसोनी, फायनान्शियल प्रॉब्लेम पयशां बाबतीन आमच्या जिवितान त्रास आसोनी, पयले सुरवातेक इतलें जावन येना. पयलें कशें येता? इल्लें इल्लें. म्हणजे कितें? धाकट्या भुरग्यांक कशें आमी सुरवात करता पयलें इल्लेंशें कुलेर घालता, मागीर 2 म्हयन्यांनी आनीक मातशी क्वॉन्टिटी वाडयता, मागीर क्वॉन्टिटी एकदम भरून काडटा भुरग्याक आमी 6 म्हयन्यांचो ना, इलें इल्लें. तेच भशेन सैतान आमच्या जिवितान न्हू असोच रीक करून येता. इलें 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 करून तो आख्ख्या जिविताचेर आमच्या कब्जो घेता. पूण केन्ना? जेन्ना ताका हांव अधिकार दिता पळय तेन्ना. आतां हो पयलो सुरवातेक कसल्यो फटी घेवन येयला? खरेंच देवान सांगलां तुमी खंयच्याच झाडाचें खायनाका म्हूण. हां कितें म्हणटा तो? खरेंच देवान सांगलां. गो टू द नेक्स्ट लायन. 3rd वर्स यू गो. ओके. बट आतां एव कितें म्हणटा? बट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री विच इज इन द मिडल ऑफ द गार्डन God has said, you shall not eat of it, and neither shall you touch, lest you die. तुमी तर खाशात, तुमी मरतल्यात. पूण देवान कितें म्हणलेलें? सगल्या झाडाचें ना, एकाच झाडाचें जें मोदेकात हा, आनी तो जावन आसली तांकां एक आज्ञा देवाची. समजता? ती जावन आसा एक आज्ञा देवाची. आतां तिसरे लायनीक पळय 4th वर्स यू गो. आतां हो सैतान कितें म्हणटा? हो सर्पंट कितें म्हणटा? And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. कितें म्हणटा आतां? आतां आमी हिंगासर एक्चुअली हो टॉपीक नाहलो. वी वर इन Hebrews 4:12, रायट? हां हां स्पिरीट एंड सोलाचेर आमी आसली. बट वेन यू ऑल बिकेम ब्लँक वी डोंट नो एनीथींग. मागीर वयचें पडलें तिगासर. करेक्ट न्हू? आतां देवान, बट आर यू लर्निंग फ्रॉम दीस? प्रेज गॉड. आतां सुरवातेक कितें म्हणलें देवान? सगल्या झाडाचें खायात. ओके, सगल्या झाडाचें खायात, एकाच झाडाचें खाय नाकात. करेक्ट. आतां हो सर्पंट येता सारको चतूर आहा, हुशार आहा. तो कितें म्हणटा? खंयचेच खाय नाका म्हणलां. ती म्हणटा ना ना ना, खंयच्याच न्हू, सगल्याक खा, पूण एकाच खाय नाका. आनी खाशात जाल्यार तुमी शुअरली मरतल्यात. आतां हो ताका कितें न्यूज दिता? तुमी मरची ना. आतां देव एक सांगता, सैतान शेरपेत दुसरेंच सांगता. आतां कितें करचें पडलें? कितें करचें पडलें? हां कितें करचें पडलें? सांगा न्हू. देव म्हणटा तुमी मरतली खायशी जाल्यार. वो म्हणटा तुमी मरची ना. आतां कितें करचें पडलें तिणेन? कितें केलां तें इसरात. ओके, आतां हें सोजमाकी न्यू स्टोरी आहा. कितें करचें पडलें आतां? तुमी आसल्यार तुमी कितें करपाची? म्हणजे आतां आमी नव्या करारान आमकां जें बरोवन दवरलां तें आमी सगळें करतात काय?
हां तेका कारण हा ती कित्याक गेली ती थिंगासोर कितें जाता ती म्हणटा फॉर गॉड एंड द सर्पंट सेड अनटू द वुमन यू शॅल नॉट शुअरली तूं मोरचें ना म्हणटा तूं खऱ्यांनी शुअरली म्हणटा तुमी मोरची ना पूण तो कितें म्हणटा फॉर गॉड डू नो दॅट इन द डे यू ईट देर ऑफ देन युअर आयज शॅल बी ओपन एंड यू शॅल बी एज कॅन वी गो डावन एंड यू शॅल बी and then your eyes shall be opened and you shall be as gods knowing good and evil तुम्ही देवा भाशेन जातेल्यात you shall be as gods knowing good and evil कितें दिता तो मेसेज तिका जायते पाटी आमी लोकांच्यो मेसेजी आयकून आमी कोली डिसिजनां घेतात आमच्या लायफान बायबल आमकां एक सांगता संवसार आमकां दुसरेंच सांगता आतां आमकां चूज करूंक जाय पवित्र पुस्तकान बरयलां त्या प्रमाणे जिवीत जिवपाचें काय कोण म्हाका कितें मेसेज दिता आनी बऱ्यो बुलोवण्यो दिता तुमी अशें करीत जाल्यार तुजें बिझनसान बरें जातलें तें कोणाक फोटोवन पासून जाल्यार जावं बट इज इट अ वे ऑफ गॉड नो बट मेनी टायम्स इट हॅपन्स रायट आमचो कितें बेनिफीट चिंततात आमी आमकां कितें मेवतलें तशें केलें जाल्यार कोणें म्हणटलो तूं करी जाल्यार तुका हें मेवतलें देन आर वी गोईंग एंड चॅकिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड इज इट अलायन विथ द वर्ड और वी आर जस्ट डुईंग इट बिकॉज वी हॅव अ बेनिफीट आउट ऑफ इट समजता जायते पाटी आमी कितें पळयता आमचो फायदो पळयता हांगा आतां तो सोयतान कितें दिता तिका हें एंड यू शॅल बी एज गॉड्स नोईंग गूड एंड इवल पूण जेन्ना तांकां देवान रोचलेली देवान तांकां कितेंच उणें दिलेलें उणें रोचलेलें आं देवान कितें म्हणलेलें सगळ्या दोरतेचेर तुमी अधिकार चलोयात करेक्ट देवान आख्ख्या संवसाराचेर तांकां अधिकार दिलोलो आख्खे रोचणेचेर अधिकार दिलोलो पूण मनीस इसोल्लो कितें कितें इसोल्लो सांगात पळया ओके गो टू जेनेसीस 1:28 And God blessed them. As आमी Ephesians 1:3 पळयलेलें Ephesians 1:3 आमी कितें वाचलेलें God has blessed us with every spiritual blessings in Christ Jesus in heavenly places in Christ Jesus. God has blessed us. देवान आमकां आशिर्वादीक केल्या पूण वो आशिर्वाद सुरवातेक आमी खंय पळयला सुरवातेक केन्ना पळयला उत्पत्तीच्या पुस्तकात जेन्ना देवान संवसार रोचलो मनशाक रोचलो आनी मनशाक आख्ख्या पृथ्वेचेर अधिकार दिलो कितें करून आशिर्वादीक केली सुरवातेक कितें केलें गॉड ब्लेस्ड देम नाव दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एडम इट्स अबाउट यू एंड मी टुडे आयज ही खबर तुजी आनी म्हजी समजता ही आयज फकत ही हिस्ट्री न्हू हें सोत जे तुज्या आनी म्हज्या जिविताचें आमी कोणाची संसोदीनसान जल्मल्या सुरवातेक जेन्ना माय पायच्या कुसऱ्यांसान आमी जल्मल्या कोणाची संसद आमी आदावाची पूण जेन्ना आयज आमचो नव्यान जल्म जाला कोणा उद्देशी देवा उतरा उद्देशी जेजू उद्देशी पवित्र आत्म्यान आयज आमी नवी रचना जाल्या समजता सो जेन्ना मनशान जेन्ना देवान जेन्ना मनशाक रोचलेलो मनशाक ताणें आशिर्वादी केली आशिर्वादान बोल्ली एंड गॉड blessed them and God said unto them be fruitful multiply replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that move upon the earth. Sister, can you read it in Konkani? Genesis 1:28. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चोडात आनी वाडात चोडा आशीर्वाद कसलो चोडात आनी वाडात प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात प्रितूम बोरात आनी पृथुमेक तुमच्या हाताखाल आयज ही पृथुम खंय आसा आमच्या वेन वी आतां आमी जेजू सोवे आहा जाल्यार पृथुम खंय आहा आमच्या आताखाल जायते फावटी आमकां कितें धरतेचेर आमकां अधिकार दिला करेक्ट जेन्ना जेजू आमी पळयता वड्यांत आसलेलो न्हिदलोलो तुफान येयलें कितें केलें जेजून उठलो आनी शांत जा म्हणलें कोणाक
तुफानांक. पूण जेन्ना आयज तुफानां आमच्या जिवितांत जाता, आमी तुफानांक म्हणटा जेजूच्या नांवान शांत जा, काय आमी म्हणटा सगळ्यांक न्यूज पेपर कशी भोंवता, म्हज्या जिवितांत हें जाता, म्हज्या जिवितांत तें जाता, म्हाका हें प्रॉब्लम, म्हाका तें प्रॉब्लम, दोतोरान हो रिपोर्ट दिला, दोतोरान तो रिपोर्ट दिला, म्हजें स्कॅनिंग हें म्हणटा, म्हजें अल्ट्रासावंड तें सांगता, म्हजें सोनोग्राफी हें सांगता तें सांगता. आमी कितें करता, रिपोर्ट न्यूज पेपर कसो सगळ्यांक सांगत भोंवता, पूण विसरता देवान जे आमकां आमच्या जिविताचेर जो अधिकार दिला तो आमी करपाक फाटीं पडटात. समजता? आमच्या जेन्ना कुडीन जेन्ना आमकां त्रास जाता, आमच्या आंगान दुखता, जॉयंट्स दुखता, मसल्स दुखता, कितें मोडलां तोडलां आमच्या कुडीन कितें जाता, आमी कितें म्हणटा, म्हाका हें प्रॉब्लम आहा, म्हाका तें प्रॉब्लम आहा. पूण देवान आमकां आमचे कुडीचेर, आमच्या जिविताचेर आमकां अधिकार दिला. समजता? देवान आमकां आमच्या जिविताचेर अधिकार दिला आनी त्या अधिकारान आमी चलपाक जाय. कितें बरयलां हांगासर आमकां, सिस्टर कंटिन्यू. पृथ्वी बोरात आतां खाला दवरा मागीर. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, सोमदिराच्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर, आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर, आनी मनशांचेर, ना आनी मनशांचेर, मोनजातीचेर, निस्त्यांचेर, सुकण्यांचेर आनी मनशांचेर, आनी तुमच्या गोरकांनीचेर ओ गोरकाराचेर, तुमच्या शेजाऱ्यांचेर, तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांचेर, तुमच्या फ्रेंडांचेर अधिकार चलयात. कितें बरयलां? मनशाचेर दिलां आमकां. गेल्या म्हयन्यान आमी हें शिकल्या. पूण आमी देवान जो कोणाचेर पळय अधिकार दिला ते सगळे फाटीं दवरता आनी मनशाचेर अधिकार चलोवपाक पयलीं उबी जातात. करेक्ट? सो आमी हितून देवाची आज्ञा सांबाळटा वा देवाची आज्ञा मोडटा? आनी देवाची आज्ञा मोडल्या उपरांत कितें जाता आमच्या जिवितान? आमी बरेंपण पळयता न्हू, ब्लेसिंगां पळयतात न्हू, आनी म्हणटा मागीर देवाचो आशिर्वाद म्हजेरूच ना, पूण म्हज्या शेजाऱ्याचेर भरपूर देंवला, पूण म्हजेर ना. म्हजेर कित्याक ना? कित्याक म्हाका देवाची उतराची वळख ना. आनी देवाची उतराची वळख नासतना हांव आमकां जाय तें करता, जाय तें उलयता, आनी उलयता त्या प्रमाणे ती फळां आमच्या जिवितान आमी पळयता. आनी जेन्ना वायट फळां उत्पन्न जाल्या उपरांत आमी कितें करता? देवाक दोश दितात. समजता? हां, ओके. सो हांगासर आमी देवान कितें आशिर्वाद कसलो दिलोलो? तुमी वाडात, चोडात, फळादीक जायात, वाडात, चोडात, पृथ्वी भरात आनी हॅव डोमिनियन, अधिकार चलोयात सगल्या रोचणेचेर जी देवान रोचल्या, पूण मनशाचेर आमकां दिवंक ना. मनशाचेर आमकां देवान कितें म्हणलां? एकामेकाचो मोग करात, तुज्या दुस्मानाचो मोग करात, तुका शिरापता तेका आशिर्वाद दियात. ही देवान आमकां आज्ञा दिल्या मनशा उद्देशी, आय मीन मनशाचेर. टुवर्ड्स मेन आमकां देवान आज्ञा दिला. What happened? No, for him I'm asking. कितें जालें रे? हालेलुया. ओके. सो देवान आमकां मनशाचेर अधिकार चलोवंक दिवंक ना, पूण देवान आमकां मनशाचो मोग करात, एकामेकाच्या सांगातान रावात, एकामेकाच्या बरेपणान रावात, एकामेकाक एकवटान रावात एकामेकाच्या. पूण आमी 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 नियाळ करुया आमच्या जिविताचो. आयज आमची लागशिल्लीं मनशां कितलीं आहा आनी आमची दुस्मानां कितलीं आहा. दुस्मानां कसलीं? भायल्यान झगडीं झुजलेलीं न्हू. तुमच्या काळजान कितलीं जाणां तुमकां दुस्मान आहा ती तुमी चितात. तुमच्या काळजान तुमकां कितलीं वायट कशीं तुमकां दिसता ती चितात. चडशें आमकां वायटपण कोणाचेर दिसती पडोन येता? आमच्या घरच्यांचेर. वय ना? आमच्या घरच्यांचेर आमकां आमच्या मनान एक वायटपण आसता, जोडाय आसता, राग आसता, कोडूसाण आसता. आनी सगळी कोडूसाण आमच्या काळजान कित्याक येता? आमकां संवसार सैतान आमकां कितें दाखयतलो? ना ती अशी वायट जियेता म्हूण तूं तेजेर रागार ही फोट.
ही एक जावन आसा फोट. जोरी तर आमकां असलें चिंतप आमच्या मनान येता कितें म्हणून, ओ म्हाजो घोव म्हाका टायम दिना म्हूण तेजेर हांव रागार. ही जावन आसा एक सैतानाची फोट. कित्याक देवान कितें म्हणलां, तो तुका तर टायम दिना, ओ जावं तो तुका तुज्या सांगाता वेळ सारिना. यू डू योर पार्ट ऑफ लविंग हिम द वे ही इज. इफ द ऑलमायटी गॉड इज लविंग हिम, जीसस इज लविंग हिम द वे ही इज, what is your problem in loving him? If you say, oh, I love my God, I love my Jesus, you will eventually, end up in loving your husband even though he is imperfect. समजता? म्हणजे कितें, म्हाका उतराची जाणवाय ना, हांव घालता कोणाचेर, ओ म्हाका ती टायम दिना म्हूण हांव तांकां तेंचेर बेजार जाता. बेजाराय खंय हा, म्हज्या भितर हा. सो तेंचे जेन्ना एक्शन दिसती पडटा, ही बेजाराय भायर सरता. सपोज एक्शन ना, बेजाराय खंय आसतली, भितर आसतली. बट इफ देर इज लव इन माय हार्ट, what will come out? Love. Doesn't matter what is their action, doesn't matter how they are, doesn't matter what they are doing. If I am operating in that love, हांव तर देवाच्या मोगान तर जियेता, जाल्यार म्हज्या भितरल्यान कितें भायर सरतलें? मोगूच सरतलो. आमी सदांच जाणा जावपाक जाय, जोरी तर देव म्हजो मोग करता, कशेय भाशेन हांव आसतना, पातकान पासून हांव आसतना देव तर म्हजो मोग करता, जाल्यार दुसरो, म्हजी घरचीं, म्हजी भुरगीं, म्हजी बायल, म्हजो घोव, म्हजी शेजाऱ्यां, म्हजी सोयऱ्यां, म्हजी सासूमाय, म्हजी सून, कोणूय ती जावं न्ही, म्हजी फ्रेंडां जावं म्हजे सिबलिंग्स, म्हजे भाव, म्हजी भयण, घरची, कोणूय ती जावं न्ही, जोरी तर हांव देवाच्या मोगान वाडटा आनी चोडटा आनी देवाच्या मोगाचो अणभव तर म्हाज्या काळजान आहा, वॉट आय वील डू? कितें म्हजो एक्शन आसतलो? मोगूच. सो म्हाका दुसऱ्यांक मोग दिवपाक, आय डोंट हॅव टू सी द पिपल्स एक्शन. ते म्हाका लागोच ना. दुसऱ्याचे एक्शन म्हाका लागोना इफ आय एम ऑपरेटिंग इन गॉड्स लव. समजता? सो देवान आमकां संवसाराचेर, ताजे रोचणेचेर अधिकार दिला, पूण मनशाचेर दिवंक ना. पूण नव्या करारान, तशें आदल्या करारूय आहा की आमी पळयता नव्या करारान जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. तुका वायट करतल्यांक तूं बक्षी, तुका शिरापतल्यांक तूं आशिर्वाद दी. देवान कितें म्हणलेलें अब्रामाक, तुका कोण आशिर्वाद दितलो ताका आपूण आशिर्वाद दितलो, आनी तुका कोण शिरापतलो ताका आपूण शिरापतलो. सो आमी सगळे अब्रामाची सोसोद वय ना. जेजू सोवे आमी अब्रामाची सोसोद, आवी द डिसेंडंट्स ऑफ एब्राहम. येस. सो तेजे जे ब्लेसिंग आहा ते आमचेर ना आसा. सो जोरी तर आमकां कोण आशिर्वादीक करीत, देव तांकांय आशिर्वादीक करतलो. आनी कोण आमी तर कोणाकूय कस करीत जाल्यार देवाचे शिराप त्या मनशाचेर पडटले. पूण देवान आमकां तशें कर सांगूंक ना. देवान म्हणलां एकामेकाचो मोग कर आनी तुका शिरापतल्यांक तूं आशिर्वाद दी. आमकां वायट करतल्यांक आमी बरी करणी करूंक जाय, कित्याक देवान आमकां मनशाचेर अधिकार चलोवंक दिवंक ना, पूण देवान आमकां मनशाचो मोग करपाक आमकां सांगला. समजता? हें समजलें? ओके. नाव गो बॅक टू जेनेसीस 3. Go down. Now, for God, and the serpent said unto woman, you shall not surely die. कितें म्हणलें हांगासर? तूं मोरचें ना म्हणलें. पूण आतां ती कितें म्हणटा? For God, do know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened and you shall be as gods, knowing good and evil. Can you go AMP for this? For God knows that on the day you eat from it, your eyes will be opened. Your eyes will be opened. That is, you will have greater awareness and you will be like. तुम्ही कोणा भाशेन जातले म्हणटा? सोयतान सांगता. शेरपेत कितें म्हणटा? कोणा भाशेन जातले म्हणटा? म्हाका समजता न्हू. कितें म्हणटा हांगासर? तुमी कोणा भाशेन जातली? देवा भाशेन. आतां तुमकां उडासाक येता, आमी सुरवातेक कितें पळयलां? देवान कितें म्हणलेलें जेनेसीस 1:26. ओके, हे पळयात. यू विल बी लायक गॉड. गो 1:26. Then God said, let us make man in our image and after our likeness. कोणा सारकिल्ली केल्ली?
आपल्या सारकिल्ली. सैतान कितें म्हणटा? गो जेनेसीस 3 अगेन. सैतान कितें म्हणटा? तुमी देवा भाशेन जातेली. म्हणजे कितें? देवान कशी रचलेली मनशाक? आपल्या सारकिली. आतां सैतान येवन मॅसेज कितें दिता? तुमी देवा सारकिली जातेली. आतां सुरवातेक कितें म्हणलां? खरेंच तुमकां कांय नाका म्हणलां. म्हणजे कितें? तिका तेणेन आपणाचे 14 कितें म्हणटा तें आपले 14 रेवडायली. आतां तिका स्वताची आनी 40ची सोजमणी ना. जायते पाटी अशें जालां. आमी देवाचें उतर खूब बरे भशेन शिकता, बरे भशेन टायम स्पेंड करता, बरे भशेन वाचता आनी सोजमोता आनी जायतें शिकता. देवान म्हजो कितलो मोग केलो, आख्या सगळे सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान सोडयलें, सुटका दिली, पेकोवणी दिली, सॅल्वेशन जालें, सगळें जालें. हें सगळें देवान म्हाज्या पासून केलें. आनी देवान म्हणलां, आतां हांव वाचता, ओके. फॉर एग्जाम्पल आमी अशीं शिकता आनी तर हांव आतां स्क्रिप्चर मेळलो म्हाका की देवान म्हणलां तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुका वायट करतल्यांक तूं बरें कर आनी तुका शिरापतल्यांक तूं आशिर्वाद दी. हें सगळें बरयलें. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हें बरें तुवें म्हाका शिकयलें म्हणून तुका हांव दिनवासतां, तुका आर्गां दितां, तुका हांव वाखाणटा. थँक्यू गॉड. बंद केलें. जालें. आतां तूं तुजें काम करता. टॉक नॉक नॉक नॉक. दारार मारता कोण? कोण येता आतां तुमगेर? येता तुमगेर कोण दारार मारून? आनी तूं रांदता रांदता दारार मारलें कोणें. कोण तरी येयलो. तुजी फ्रेंड येयली धर शेजारी. आनी ती येयली आनी ती म्हणटा कितें करता? ना रांदता, आतां प्रेयर काबार जालां पूण बसोंक स्टडी करूंक बसलेली सो आतां रांदता. बस 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 बस. आगो तुवें आयकलां? कितें जालें? आयकलां? कितें जालें? कितें जालें? कितें जालें? ती खबर तेंगेर गो. कोणागेर? आतां ही इचाता कोण शिकोंक बसलेली पळय ती इचाता, घरकान इचाता फ्रेंडांक. कोणागेर? तेंगेर. त्या दिसा ती खबर जालेली. ती आतां दर कितें जालेली. वय मागीर मागीर कितें जालें? आगो ती खबर तशी न्हू अशी जाली आनी तुजेंय नांव घेतलां तेंच्यांनी. कितें? म्हजें नांव काडलां? हांव ती नासलीत. हांव तो मातशें एंडाक पावलेलें बेश्टें पळोवंक, पूण हांवें कांय म्हणूंक ना. कितें म्हणटा? ना तुजें नांव काडलां. ती हांवें आयकलां, तुवें सांगना आनी कोणेन सांगलां. कितें म्हूण? कितें सांगलां? सांग पळया सांग पळया सांग पळया. क्युरियस टू नो. कितें सांगलां? ना तुजें नांव सांगलां. तुजें नांव येयलां. ती कोण घेताली तुजें नांव. तूं आहलोली म्हूण आनी तुवें सगळें पळयलां आनी तुवेंनूय अशें म्हणलां म्हूण. आनी तुवें तर फॉर एग्जाम्पल कांय म्हणूंक ना. पूण आतां शेजारी येवन कितें म्हणटा? तुवें अशें म्हणलां. आतां हिजें मन पयलें खंय आसलोलें? कितें करी ती थोडो वेळ पयलें? थोडो वेळ पयलें कितें करी? शेजाऱ्याचो मोग कर, दुस्मानाचो मोग कर. लूक चॅप्टर 6 वाचताली. ओके. आतां कितें जाता? ही येयली दारार मारून. कोण येयली? शेजाऱ्यान येयली आनी तुजें नांव सांग. तुजें नांव घेतलां. हांवें आयकलां म्हणटा तुजें नांव. तुवें अशें म्हणलें हूंय तशें म्हणलें हूंय. हांवें म्हणोंकूच ना. हांव म्हण नासतना म्हजें नांव घेता. कहलीं मनशां ती ओहलीं ती तोहलीं ती फोटी मारता आनी ती वसलीं आनी कितें जाय तीं उतरां आतां टन 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 करून 1 2 3 4 करून तोंडांतल्यान भायर सरता. तेच्या 10 मिनटां पयलें खंय टायम काडलेलो? अशें जाता आमच्या जिवितान? अशें जावंक दिवंक जाय आमी? कोण करतलो? देव येतलो तोंड गोड दोतलो आमचें, टेपी मारतलो आमच्या तोंडाक? आतां देव आमकां आडायतलो, टेपी मारतलो ओ कितें करतलो तें आमी आतां नेक्स्ट लायनीन पळोवया कितें सांगता तें. गो बॅक टू ओके. फॉर गॉड नोज दॅट ऑन द डे यू ईट फ्रॉम इट युअर आयज वील बी ओपन. देवान कितें सांगलेलें? सगळें तुमच्या पासत केलां. तुमी तें जाय तशें खावपाचें आनी एन्जॉय करपाचें. आतां जेन्ना देवान त्या गार्डनान सगळीं भशेचीं झाडां फळां कितें मनशाक पळय लागता तितलें देवान पयलें केलें आनी निमाणो मनशाक केलो. मनशाक पळय कसली गरज तें देवान पयलें केलें जाल्यार तुमी चिंतात देवाचे नदरेन आमी देवाक कितली मोलादीक, आमी तेका कितली मोलादीक. आमचे भुरगे जल्मोच्या आदींच आमी धाकटी धाकटी रोप शिंवोन दवरता भुरग्याक दवरिनान गे आमी म्हणटा पयलें जल्म न्ही मागीर पळोवया. भुरगे जल्मोच्या आदींच जेन्ना हॉस्पिटलान वयता आमी भुरग्याचो रोप पासून पॅकींग करून वता.
कित्याक भुरग्याक रोप उणो जावंक जायना, भुरगे विंगडे उरोंक जायना, भुरग्याक पयलेंच आमी कितें पळय जाय तें तयार करता. तेच भाशेन देवान मनशाक रोसचे आदींच मनशाक कितें पळय जाय तें सगळें देवान तयार केल्लें. एक दीस आनी एक घोडी अशी आमकां बरयलेली ना की आदां म्हणटा बापाक उलो करता, बापा म्हणटा म्हाका लेट्स से हे झाडाचें बरें लागना, तुवें तें झाड कित्याक करूंक ना म्हाका तें फळ, अशें पासून देवान म्हणपाक मनशाक दवरूंक ना. जी कितें मनशाक गरज, मनशाचो रोचणार, मनशाचो बापूय त्या रोचणेचो बापूय जाणा हांवें जें कितें रोचलां ताका कितें लायक, कितें नाका, कितें जाय हें हांव चड बरें जाणा त्या रोचणेकीन. आमच्या भुरग्याक कितें बरें तें भुरगो चड जाणा काय आमी जाणा? आमी जाणा. ते भशेन आमकां पळय कितें गरज आमचो रोचणार बाप आदी फुडेंच तो जाणा. समजता? वो जावन आसा बापाचो मोग जो आमी केन्नाच वळखोंक ना आनी केन्नाच अणभवूंक ना. जे भाशेन बापान आमचो मोग केला की आमकां रोसचे आदींच आमकां पळय कितें गरज, आदावांक कितें गरज, मनशाक पळय कितें गरज तें तेणें पयलेंच त्या गार्डनान करून सगळें तयार दवरलां. आनी तुमी वाडात आनी चोडात आनी सगळ्या आशिर्वादान तांकां बोल्लां. कितेंच असलें वायट देवान तांकां करूंक ना की जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेन्ना आयज वायट घडोवन येता आमी पयलें बोटां कोणाक दाखयता? देवाक. पूण जेन्ना आमकां देवाची वळख ना तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान हीं उतरां भायर सरता. जायते फावटी आमी पळयता. गेल्या विकान हांव एका फ्युनरलाक गेलेलें आमच्याच सोयऱ्यांचे. आतां तांकां देवाची वळख ना आनी भुरगो एक हांव स्वत मानता स्वर्गीच्या राजाकूच तो गेला म्हूण. पूण जेन्ना एक भुरगो सोंपता एका फॅमिलींतलो आनी त्या फॅमिलीक तर देवाची वळख ना, जायते जाणांच्या तोंडांतल्यान येयलें देवान अशें कित्याक केलें. आमकां कितें दिसता? देवान अशें कित्याक केलें? देव तर आसलो जाल्यार हें घडचें नासलें. देव तर आसलो जाल्यार हें घडचें नासलें. जेन्ना आमची घरचीं आमकां जेन्ना सोडून वेता, जी यंग भुरगीं आसता, जी यंग एजीचेर वयता, एक 30 वर्सांचेर हो भुरगो सोंपलो तो 30 वर्सांचो आसलो, काजार पासून जावंक नासलो. पूण देवान आमकां एक सिस्टम दिला आपल्या उतरा प्रमाणे आनी त्या सिस्टमा प्रमाणे तर आमी जियेना जाल्यार आमी कशीं खेवता? उज्या बरोबर आमी खेवतात. समजता? आनी मागीर आमचो एंडींग पार्ट कितें जाता? देवान अशें कित्याक केलें? देव आसलो जाल्यार अशें जावचें नासलें, देव आसलो जाल्यार तशें जावचें नासलें. म्हणजे कितें? देव ना. हे भाशेन आमची चिंतना केन्ना घडोवन येता? जेन्ना आमकां देवाची वळख ना. देवान जेन्ना संवसार रोचलो, देवान मनशाक रोचचे आदींच मनशाची कितें गरज आहा ती पयलीं रोचल्या. देवाचो आशिर्वाद कितें? वाडात आनी चोडात. आनी सैतान कितें करूंक येता? जॉन 10:10 आमी पळयता तो येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक. सो जेन्ना एक जीव प्राणघात जाता, एक सडन डेथ आसता जावं असली भुरगेपणार जें मरण येता जावं कितें जाता, हे देवाचें म्हणटा तुमी. देवान आमकां साम्स 91 आमी पळयता देवान आमकां लांब आवका पासत रोचल्या. लांब आवका पासत. पूण जरी तर आमचे जिवीत देवाच्या उतराच्या प्रमाणे तर आमी आमची चाल चलोना आनी आमकां जाय ते भाशेन आमी करता. जाय त्यो वस्तू, विखाळ वस्तू आमी पियेता, विखाळ वस्तू आमी घेता, विखाळ वस्तू तर आमच्या कुडीन तर आमी घालता. जिवीत येतलें, मरण येतलें. आनी मागीर आमी देवाक बोट दाखोवंक जाता देव कारणभूत आहा म्हणून मरण दिवपाक म्हणूंक जाता? आमकां करूंक जाता? ना. तेका लागून आमी जी स्वताची वळख जेन्ना आमकां मेळ्ळी, आमकां देवान इचून काडलें, जें स्वत आमकां गमलां, जें स्वतान आमची सुटका जाल्या, हें स्वत वचोन आमी दुसऱ्यांकूय दिवचें आनी दुसऱ्याच्या जिवितान बदलावणी जावपाक आमी एक कारण जावचें. दुसऱ्याच्या जिवितान तो उजवाड घालपाक आमी एक कारण जावचें. समजता? आतां देवान तांकां आज्ञा कसली दिलेली? ते फळ तुमी खाशात, तुमी शुअरली मरतलीं. फळ खाशी जाल्यार कितें जातलें? तुमी शुअरली यू वील डाय. खऱ्यांनीच खरें तुमी शुअरली म्हणटा तो तुमी मरतलीं. पूण जेन्ना हो नाडपी येता पयलें तांकां बरें गुटलायता आपल्याच्या गजालींनी. ह्या शेजाऱ्याचे आमी आसलीं, आमकां एक सिट्युएशन आमकां आसप कित्याक जालें अशें घडटा. बट एट द सेम टायम आमी विसरता जें शिकप आमी शिकलेलीं. हो शेजारी येता म्हज्या कानान ती उतरां घालता आनी गुन्यांव शेजारीचो ना. द मुमेंट शेजारी येता आनी ही उतरां जी विखाळ उतरां, संवसाराची उतरां, पूण देवाची न्हय, पूण संवसारी उतरां येवन म्हज्या कानान घालता. म्हाका देवान फूल अधिकार दिला तें नाकारपाक. वय ना?
आनी म्हज्यान त्या मनशाक म्हणून येता, त्या शेजाऱ्याक म्हज्या फ्रेंडाक म्हज्यान म्हणून येता, ओके तूं यो हांगासर, कितें हांव शिकलां पळय तें तुका हांव शिकयतां. तुवें अशें म्हणलें न्हू, कांय नसो, जेजूच्या नांवान तिका बोगसूया, कित्याक जेजून तर तुका आनी म्हाका बोगशिल्या जाल्यार आमकां तिका बोगसूंक कितें. जेजून तर तुका आनी म्हाका आपणाचो मोग दाखयला जाल्यार आमी तो मोग तिका दिवया वो नाका, दिवंक जाय. सो कम सीट विथ मी, हांव तुका दाखयतां पळय. आमी लूक चॅप्टर 6 न्हू, तूं येवच्या पयलीं हांव हें वाचतालें, आयकोया हें. सो हांव तर खरें देवाच्या उतरान चलतां जाल्यार म्हजी कोरणी कितें आसतली, तिजी उतरां आयकोच्या बदलाक हांव तिका हाडटलें, बसयतलें आनी जें हांव शिकलां, जें शिकोन म्हजी सुटका जाल्या तें उतर हांव तिच्या कानार घालतलें. पूण जेन्ना हांव देवाचें उतर तिच्या कानार घालतां, हिब्रूज 4:12 आमकां कितें म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा जिवे, इफेक्टीव, एनर्जायझींग, ऑपरेटीव, डबल एजेड स्वॉर्ड. तेका पदवी हा म्हणटा, देवाचें उतर जिवे आनी पदवेचे, बोलिश्ट. समजता कशे भाशेन हें उतर एक, इट्स जस्ट नॉट द वर्ड, दॅट वर्ड इज जीसस हिमसेल्फ. तें उतर जावन आसा तो जेजू. पूण जेन्ना देव आमकां आज्ञा दिता, आमचेर थरलेले आहा आमी ती आज्ञा सांबाळटा वो आमी ती आज्ञा मोडटा. आनी आज्ञा तर मोडीत जाल्यार मोडटा त्या उतराक फारीकपण आहा. तुमी तर आतां सिग्नल मोडले, तुमकां पेमेंट आसचो ना. तूं कितेंय पासून तिंगा सांगलें ना, म्हाका लेट जाता, म्हाका टायमार पावंक जाय, म्हजो इंटरव्यू आहा, म्हजें हें आहा तें, तेका पडलां. तुवें सिग्नल तोडला, तुवें स्पीड ब्रेकर क्रॉस केला, सिग्नल क्रॉस केला, तुवें रेड सिग्नल मोडला, पेनल्टी दी, तूं वच तुजो इंटरव्यू करूं. बट यू हॅव टू पे इट, रायट. पूण आमकां बरी खबर आहा, गुड न्यूज आहा, जे सगळे आज्ञा हांवें मोडल्या ताचें फारीकपण कोणें दिलां, जेजून दिलां. आयज त्या फारीकपणान आमी आमचें जिवीत जियोंक जाय, की म्हजी जी पेनल्टी आसली, इट हॅज बीन ऑलरेडी पेड बाय जीसस बाय शेडिंग हीज ब्लड ऑन द क्रॉस. हालेलुया. आनी जेन्ना म्हाका गमलें, जें म्हाका म्हज्यान केन्नाच आख्खें जिवीतभर म्हजें वायटाचें फारीकपण करूंक जायना, तें देव आपूण ह्या संवसारान मनशा सोयंबान तो येता, मनशा सोयंबान तो जियेता, मनशा सोयंबान तो म्हजी पातक घेवन, म्हज्या पातकाचो सोयम घेवन ते खुर्सार आपूण मरता आनी म्हाका पातक्यांतल्यान सोडयता आनी आपणाचो जो स्वभाव आहा नितीवनपणाचो तो म्हाका दिता आनी म्हाका सगल्या वायटांतल्यान, म्हज्या आदल्या, म्हज्या आतांच्या आनी म्हज्या फुडल्या वायटांतल्यान तो म्हाका सासणाक ताणें सोडून म्हाका सासणीक जिवीत दिता. हें सासणीक जिवीत आमकां कित्याक मेवलां तें आमी पळोवया हांगासर. लेट जाता ना न्हू, ओके. For God knows that on the day you eat, your eyes will be open and you will be like God, knowing the difference between good and evil. Go down. Okay. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was delightful to look at. It was delightful to look at. It was pleasant in her eyes. तें तिका एक कितें कोंकणीन बरयलां, डिलायटफूल. जेनेसीस 3:6 वाच पळया. हेजी प्रिवियस वर्स आमी कितें पळयलां, यू वील बी लायक गॉड म्हणटा. वय ना, तूं देवा भाशेन जातलें. पूण देवान मनशाक आपल्या सारकेली ऑलरेडी केलेली. पूण हे फोटीक लागून कितें जाता, सोत ती विसरता. उदाहरण आमी कितें घेतलेलें, तूं देवाचें उतर वाचलां, कोण तरी येता, शेजाऱ्याच्यो खबरो सांगता, तूं उतर विसरता आनी यू गेट इनवॉल्व विथ दॅट कन्वर्सेशन. सेम थिंग हॅपन. हें सेम जालोलें सुरवातेक. जेन्ना कोण तरी येता आनी वायट उतरां दिता, आमी देवाचें उतर इसरता. आमी देवाचें उतर इसरता. केन्ना इसरता, कोण तरी फोटी घेवन येता. फोटी घेवन येवपी एकूच हा, कोण तो नडपी सैतान. वो सैतान हे जे पळय मेळे वतमे तेच आमकां एक फोटी घेवन येता. कित्याक सोत जावन आसा आमचो देव आनी फोटी कोणा कडेन आसता, सैताना कडेन. सो फोटयेचो बापूय कोण, सैतान. सो तो फोटी घेवन येता. पूण तो इतलो सटल हा, इतलो चतूर हा, इतलो स्मार्ट हा, इतलो शार्प हा की तो स्वताक एक फोटयेक स्वताचो एक कोटींग घालता. समजलें. गुड एंड इवलाची तुमकां नॉलेज येतली म्हणलें, बरें आनी वायटाची तुमकां गिन्यान येतलें, ही खरी खबर. ते फळ खावन ते बऱ्या आनी वायटाचे गिन्यानाचेच फळ तें सामकें सांगलें तेणें. पूण कितें, तुमी देवा सारकिलीं जातलीं म्हणलें. आतां हिका कितें जालें मनान, हें खायत जाल्यार आपूण आस जाली. वय ना, ग्रिडीन हांव देवा सारकें, आनी देवान आमकां सांगूंक ना हें खावन देवा सारकें. पूण तें फळ कसलें, बऱ्या आनी वायटाच्या गिन्यानाचें. वय ना. पूण हेणें कितें म्हणलें, तुमी देवा सारकीं जातलीं. बऱ्या आनी वायटाचें आनी देवा सारकी. हे देवा सारकी जातली ती एक फोट न्हू, ती ऑलरेडी देवा सारकिली नासलोली.
आता समजले, ती ऑलरेडी देवा सारकी असलेली, पूण हे फोटी कशी येयली, स्वताचो एक लेयर कोटिंग लायलो तेका. आम्ही म्हणटा न्हू, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता है. हॅव यू हर्ड दिस? मायक असो येयला बरेंच पळय. चोकचोकता ते सगळे भांगार न्हय. म्हणजे तुका भायल्यान एक कोटिंग मातशें स्वताचें दिसलें म्हूण तें स्वत न्हय. म्हणजे कोणूय मनीस तर भायल्यान बरी उतरां उलयता, दॅट डज नॉट मीन दॅट पर्सन इज थिंकिंग सेम थिंग टुवर्ड्स यू इन हीज हार्ट. समजता? एक मनीस आमच्या तोंडार कितलोय गोड गोड उतरां उलयता, हेजो अर्थ असो ना की तेच्या काळजांनी तुज्या बद्दल गोड गोड हा म्हूण. समजता तुमकां? हे सुरवातीचीच खबर ही. जेन्ना तो सैतान येता नाडूंक, तो कोटिंग कितें लायता, तो कितें म्हणटा, तुमकां बरें आनी वायटाचें गिन्यान येतलें, आनी फोट कितें, तुमी देवा सारकी जातेली, पूण ती ऑलरेडी देवा सारकी नासलोली. जेनेसीस 1:26 आमी कितें पळयलां, 1:28 आमी कितें पळयलां, देवान मनशाक आपल्या सारकिलो रोचलो ओतम्यान. पूण हो कितें म्हणटा, यू वील बी लायक गॉड. पूण ती ऑलरेडी देवा सारकी आसलोली, पूण हिची भूल आतां खंय पडल्या, हिचें ध्यान खंय गेलें, देवा सारकी जातेली, बरें आनी वायटाची नॉलेज येतली, वय ना. आनी आतां ती, एंड वेन द वुमन सॉ द ट्री वॉज गूड फॉर फूड, आतां ती म्हणटा, आतां ती कितें पळयता हिंगा, द ट्री इज गूड फॉर फूड. हें झाड म्हणटा खावपाक बरें, म्हणजे इतले दीस उपाशीं काडलेले काय तेंच्यांनी? नासलें काय इतले तेंपाक काय खावपाक? देवान कितें म्हणलेलें, सगल्या झाडाचे तुमी खायात. सगलें दिलां, एकूच नाका म्हणलां. आनी आमकां खंय वचोंक जाय, जें नाका म्हणलां तेंच करूंक वचोंक जाय. आतां जरी तर तुमकां म्हणत फाटल्यान पळय नाकात, तुमकां हुस्को जावचो ना, कितें आहा फाटल्यान, कितें आहा फाटल्यान. अरे सगळें फुडल्यान बरें चलता, देवाचें उतर, तुमकां फाटल्यान आनी कित्याक पळोवंक जाय. फुडें क्युरियोसिटी आमकां येता, तो कसलो नेचर, तो आमचो पोन्नो स्वयं. तो जे नाका म्हणटा तें आमकां करपाक जाय. भुरग्यांक तुमी सांगा, कोण नाका कितें, भुरगीं तेंच करूंक वयतले. पळयलां तुमी, नाका म्हणटा तेंच करूंक वयता. जें खाय नाका म्हणलेलें, पूण तेच्या पयलें तिका मॅसेज येयली, कितें म्हणून तें खायशी जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातली. एंड वेन द वुमन सॉ दॅट द ट्री वॉज गूड फॉर फूड एंड दॅट इट वॉज डिलायटफूल टू लूक ॲट एंड अ ट्री टू बी डिझायर्ड इन ऑर्डर टू मेक वन वायज एंड इनसाइटफुल, she took some of its fruit and ate it. Somebody's inside? Okay. And she also gave some to her husband with her, and he ate it. Can you go, KJV? Okay. And the woman saw that the tree was good for food and it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. Desire to make one wise. तुम्ही आयकलां देवाचें उतर म्हणटा, तुमच्या जाणवायेचेर तुमी धोरण रावो नाका. तुमच्या जाणवायेचेर तुमी डिपेंड रावो नाका. आमी आमचे जाणवायेचेर, म्हणजे जाणवाय कितले भाशेचे आसता, एक स्वर्गायली जाणवाय, एक वीच कम्स फ्रॉम अबाव, आनी एक संवसाराची जाणवाय एक डेविलिश म्हटल्या. संवसाराची जाणवाय एक जेम्सान आमी पळयता, एक डेविलिश म्हणल्या. पूण जी स्वर्गायली जाणवाय आहा ती आमकां ती देवाची, आनी ती जाणवायेन आमी आमचें जिवीत चलपाक जाय. पूण जेन्ना ही संवसाराची जाणवाय तुका येता, ती तुका तुज्या हाव डू यू से इट, so that it was pleasant to the eyes and the tree to be desired to make one wise. आता हिका जेन्ना ईव हे झाड पळयता, तिका कितें चिंतोन येता? सिस्टर, रीड इट इन कोंकणी ऑल्सो. 6. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत. त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत, आनी जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी. जाणवाय जोडून घेवंक बुलोवपी. जाणवाय जोडून घेवंक. हिका आतां कितें दिसता, हे जाणवायेचें फळ खावन हांव जाणवाय जोडून घेतली. ही जाणवाय आपल्याक घेतली. इट वील टू मेक वन वायज, एंड अ ट्री टू बी डिझायर्ड टू मेक वन वायज. सो शी टूक इट. कितें चिंता ती पयलें? चिंतप कितें तिचें? कितें मनान येता? देवा भाशेन जातली,
टू मेक वन वायज, जाणवा येतली आनी ते पोंक सोबीत, ते पोंक सोबीत. इट खावंक गूड फॉर फूड अँड इट वॉज प्लेझंट टू द आयज अँड अ ट्री टू बी डिझायर्ड टू मेक वन वायज. जाणवाय जोडून घेवंक म्हणजे देवान तांकां जाणवाय दिवंक नासली. देवान जे भाशेन मनशाक रोचूंक जाय आपल्या सारकिल्लो आख्खो कंप्लीट रोचूंक नासलो. देवान कितेंच तांकां उणें रोचलेलें. जायते पाटी देवान आमच्या जिवितान इतलें बरेंपण दिलां, आमकां एक सारकें ना ओ आनी मातशें कितें प्रॉब्लम जाता जाल्यार आमी सगळें बरें विसरता आनी एकाच्या फाटल्यान लागून आमी रडोंक आनी निराशी जातात. जायना. आतां देवान आमकां आख्खी कूड दिली आनी कुडीक कितले सांदे, करेक्ट. आतां एक पांयाचें बोट धर मातशें किटी किटी जाता, बेजार आय खूंय मनान, आख्खें ध्यान मन खूंय ते एका बोटाचेर. पूण आमी नोटीस करी, हें उदाहरण ओके, आमी नोटीस करिना की आख्खी कूड म्हाजी बरी आसा पूण एक बोट सारकें ना जाल्यार म्हाका हांव डिस्टर्ब, हांव इरिटेट, हांव बेजार, हांव सारको नेर्वत म्हणटा आमी, बेजार जातात. जायना. एक वस्त सारकी ना जाल्यार. आतां देवान तिका सगळें दिवन दवरलां, सगळें करून दवरलां, सगळ्या बेसांवांनी. एंड गॉड ब्लेस देम. 128 कितें म्हणलां? गॉड ब्लेस्ड देम. देवान तांकां आशिर्वादीत केल्या, सगळें जाय तितलेंय दिलां. पूण एके फोटीक लागून आनी एके सोयतानाचें काम कितें देवान दिलां तें चोरून व्हरप. चोरूंक येना तो. थीफ कम्स टू स्टील. चोरूंक येता तो. आतां हिंगा कितें चोरूंक येयला तो? देवान जो अधिकार दिला, आतां ह्या सोयतानाक जाय कितें तें कडल्यान? अधिकार दिला कोणाक? मनशाक सोयतानाक दिलोलो? मनशाक दिलोलो सोयतानाक दिलोलो? सोयतानाक दिलोलो ना, मनशाक दिलोलो. आनी सोयतानाक सगळ्याची, लुसिफर आसलेलो जो सोयतान आसलेलो म्हणटा पळय, वयरसान ताका खाला उडयला, वो सोयतानाक देवान जो अधिकार मनशाक दिला, वो अधिकाराची आशा कोणाक? सोयतानाक. सो एका जाय कितें? जें देवान पळय मनशाक दिलां तें आपणाक जाय. पूण हें केन्ना घडटलें? हें केन्ना घडटलें? ओके, लेट मी पुट इट इन दीस वे. आतां हांगा कितें म्हणटा? सोयतान जो अधिकार देवान मनशाक दिला, वो सोयतानान येवन काडपाक जाय आसलो. समजलें? पूण आतां आमी चिंतता जाल्यार फळ खाल्ल्या उपरांत अधिकार कसो सोयतानाक वयतलो? फळाक आनी सोयतानाक कितें कनेक्शन आहा? दिसला तुमकां? दिसना? फळाक आनी सोयतानाक कितें कितें कनेक्शन आहा? तेंचें कितें नातें आहा? करेक्ट. देवाची आज्ञा मोडप. हे फळाचेर कांय ना. देवाची आज्ञा जी देवान जो कमांड दिला तो मोडप म्हणजे कितें? तो मोडप म्हणजे कितें? देवान जें पळय मनशाक कितें दिलां तें मनशान वगडायलें. ओके, गो टू रोमन्स 6:16. पळय आतां, गो AMP. Okay. Do you not know that when you continually offer yourself to someone, when you continually offer yourself to someone to do his will, you are the slave of the one whom you are the slave of the one whom you are the slave. तू एकाचो गुलाम जाता, तू कोणाची आज्ञा आयकोता, आज्ञा पाळटा. तू you are the slave of the one whom you obey, either slaves of sin which leads to death or of obedience which leads to righteousness, right standing with God. Now, obedience आमकां खंय पावयता? आज्ञा पाळप आमकां खंय पावयतलो? रायट स्टँडींग विथ गॉड. आमकां नितीवंत. आज्ञा पाळप, आज्ञा सांबाळप. ओबिडियन्स म्हणजे कितें? पाळो दिवप. आतां आज्ञा कितें आसली? तें फळ खावचें न्हय. आज्ञा कितें? तें फळ खावचें न्हय. आतां आज्ञा जो मेरेन तूं पाळटा, तूं कोणा सांगाता आहा? नितीवंतपणान आहा?
देवा सांगात आहा आज्ञान तूं पाळोन आहा. जेन्ना तुवें आज्ञा मोडली तूं कित्यान पडलोय? तुवें कितें आदारलें? देवा मुखार तुवें पातोक आदारलें आनी हें पातोक तुका खंय पावयता? हें पातोक खंय पावयता? मरणाक. समजता? सो पाळो दिवप नितीवनपण मेवता. देवा मुखार आमकां उबें रावंक आमकां आमी देवा मुखार आसता, देवा सांगाता आसता. देव येनासलो तांकां मेळोंक गार्डनान येतालो? येनासलो? येतालो. कित्याक लागून येतालो? कित्याक देवाची रचना पातोक तेंच्या भितर नासलें. कित्याक ती देवाचें उतर, देवाची आज्ञा पाळून नासली. सो देव तेंच्या सांगाता येवन आपलो वेळ सारतालो, तांच्या मुखार येतालो, तांच्या सांगाता भोंवतालो, उलोवप जातालें, कन्वर्सेशन जातालें. पूण जेन्ना तेंच्यांनी सैतानाच्या उतराक पाळो दिवन जेन्ना तें फळ खाल्लें, कितें जालें? डिसओबिडियन्स जालें आनी वीच लीड्स टू डेथ. म्हणचे कितें? जेन्ना तुमी हो स्क्रिप्चर आमकां कितें सांगता? डू यू नॉट नो? तुमकां खबर ना? वेन यू कंटिन्युअली ऑफर युअर सेल्फ टू समवन टू डू हीज वील, यू आर द स्लेव ऑफ द वन whom you obey. Either slave of sin which leads to death or obedience which leads to righteousness. देवान कमांड दिला तेजे दोन हा. एक टू ओबे और डिसओबे. ओबे और डिसओबे. ओबे केले देवा सांगता, डिसओबे केले पातोक भितर सोल्ले आनी कोणा उद्देशी पळय तें डिसओबे जाले, आमी तेजे गुलाम जाले. समजता? सो जेन्ना आतां गो टू जेनेसीस 3:16. Ah, 3:6, sorry. And when the woman saw that the tree was good for food, आता खंयची ट्री पळयता ती good for food म्हणटा ती? खंयची ट्री? जी देवान कमांड केल्या पळय ती. समजलें? खंयचें झाड तें जे देवान नाका म्हणलां तें, ती आतां कितें पळयता? good for food. जी देवान खाय नाका म्हणलां ती आतां कितें पळयता? खावपाक बरें फळ आनी that it was delightful to look at and a tree to be desired in order to make one wise. एक जाणवायेन बरतले. देवाची आज्ञा मोडून आमकां कसली जाणवाय? देवाची आज्ञा मोडून आमकां कसली जाणवाय? आनी संवसाराची जाणवाय म्हणटा एक डेविलिश, सैतानाची जाणवाय. संवसाराची जाणवाय म्हणचे जावन आसा एक सैतानाची जाणवाय. सैतान आमच्या जिविताचेर आपलो अधिकार चलयता आनी त्या जाणवायेन आमकां बरता. तेका लागून आमी जाणवायेन बरोंक जाय खंयचे? वीच इज फ्रॉम अबाव. वी नीड टू आस्क द विजडम फ्रॉम अबाव. समजता? नाव आतां ती कितें करता? आपुणूय खाता आनी ती आपल्या घोवाकी दिता. गो टू द नेक्स्ट वर्स. Then the eyes of the two of them were opened, that is, their awareness increased, and they knew that they were naked, and they fastened fig leaves together and made themselves covering. जेन्ना तेंच्यांनी ते खाल्ले तेंचे दोळे उक्ते जाले. फिजिकल दोळे उक्ते आसले. आतां ओतमेन ते बरे आनी वायटाचे गिन्यानाचे म्हणलेले न्हू. सो आतां तांकां कितें दिसती पडोन येता? आमी विंगली हा. तुमी विंगली हा ओ तुमी विंगली ना, देवाक खबर नासली तुमी विंगली. देवान तुमकां परफेक्टली केलेली, देवान तुमकां ते भाशेन दवरलेली आपल्याचे येवजणे प्रमाणे, आपल्याचे रचने प्रमाणे. आनी आतां तुमी ते फळ खाता आनी आनी डिसओबे करता. डिसओबे करून मनीस कोणाचो गुलाम जालो? रोमन 6:16 आमी कितें पळयलां? तूं कोणाचें उतर आयकता आनी तूं कंटिन्यू करता तें उतर आयकत रावन आनी तूं तितून रावता, तूं जाताय त्या वस्तूचो एक गुलाम, एक चाकोर, एक गुलाम जाता. फॉर एग्जाम्पल आमकां सोयी आसता एक मे बी वायट खबरो करपाच्यो, गॉसिप करपाच्यो. आनी सदां म्हजी संवय ती आनी तें करिना जाल्यार म्हाका रावंक जायना. म्हणचे कितें? हांव जालां त्या खबरांचो जावं त्या गॉसिपाचो गुलाम. त्या गॉसिपान म्हाजेर टेक ओवर केला, होल्ड दवरला म्हाका. थोड्यांक सोयी आसता मोबायलाचेर, असो ना? सो हांव कोणाचो गुलाम जाला? त्या मोबायलाचो. सो सैतानान म्हाका एके भाशेन बांदून दवरला. कोणाचेर? त्या फोनाचेर, त्या मोबायलाचेर. समजता? जायते फाटी म्हाका कसले वायट सोयी आहा तर, कसलें व्यसन आहा आनी तें करिना जाल्यार म्हाका जेम पडना. म्हणचें कितें? हांव जाला गुलाम कोणाचो? त्या वायट व्यसनाचो. समजता?
विच इज नॉट फ्रॉम गॉड. त्या वायट व्यसनाचो म्हणजे म्हजो टेक होल्ड कोणें दवरला त्या वायट संवयांनी, त्या वायट व्यसनांनी, त्या वायट कसले वायट संवयो म्हणटा हांव, कितें आसो न्ही तें विच इज नॉट फ्रॉम गॉड. सो म्हजो टायम सगलो हांव खंय घालता, त्या वायट कामान. म्हणजे कितें, हांव जाला त्या वस्तूचो गुलाम. आर यू अंडरस्टँडींग दीस? आमकां म्हणटा आसतलें आमी केन्ना आमी टीव्ही पळयता, प्रोग्राम्स पळयता. हांव म्हणना तुमी पळोवचें न्हय आनी हांव म्हणना तुमी पळयात, हांव दोनी म्हणना. ओके, दॅट्स टोटली अप टू यू हाव द वर्ड ऑफ गॉड इज रिन्युवींग युअर मायंड. अकॉर्डिंग टू दॅट यू हॅव टू युअर लायफ वील बी लेड बाय दॅट. तुमी जे भाशेन जितले तुमी देवाच्या उतराक जेन्ना कान दितेली, हे उतर आमच्या जिवितांत बदलावणी हाडटली. पयलीं हांव टीव्ही पळयतालें, प्रोग्राम्स पळयतालें आनी ते सुरवातेक सांगूना कल देखिये बीन ते येताले तेन्ना एक एक्सायटमेंट आसतालो. सो आय यूज टू वेट इगरली फॉर दॅट नेक्स्ट डे. हांव रावतालें सारकें दुसरो दीस येतलो आनी आमी केन्ना नेक्स्ट एपिसोड पळयतलीं. म्हणजे कितें, माय हार्ट, माय मायंड, माय सोल वॉज डिलायटींग इन दॅट सिरियल्स, इन दॅट रियलिटी शो. ते कितें येतालें तितून हांव सारकें डिलायट जातालें. म्हणजे ते येयल्या उपरांत सारकें जेवण नाका हाड नाका हांव बसून पळयतालें. इट इज टू गिव मी कितें म्हणटा तें एक संतोश कसो येतालो, एक खुशालकाय कशी येताली पळोवन. काबार जाल्या उपरांत जालें. पूण जेन्ना तो येसो थारो नासलो, म्हणजे कितें म्हजें मन ध्यान तेजेर आहलें. पूण जेन्ना हांव उतरान भितर सरलें, दिसपट्टें उतर आयकलें, उतर आयकता आयकता शिकोंक स्टडी करपाक टायम काडपाक, जितलो टायम स्पेंड करपाक हांवें सुरू केलो उतराचेर, तितली म्हजी ही सोय केन्ना बंद जाली म्हाका खबर पासून ना. नाव इवन फॉर 1% वो 0.000.1 पासून म्हज्या काळजान आयचो दीस पासून फ्रॉम द टायम आय हॅव लेफ्ट इट इन 2022 जेन्ना उतर आयकूंक सुरू केलेलें तेन्ना सावन तो आयचो दीस पासून म्हज्या आयचो दीस पासून आय डोंट रिमेंबर एक दीस पासून म्हाका उडास येयला ओ हांव तें पळयतलें कितें आदलें जाल्यार आयचो दीस पासून तें येवंक ना वीच इज कंप्लिटली गॉन. And I praise God for that. Because हांवें तें मागोंक ना ही सोयी म्हजी काड, पूण जितलो हांवें टायम स्पेंड केलो ह्या उतरान, जितलो टायम स्पेंड केलो जेजूची खबर जाणा जावपाक, जेजू बरोबर म्हजें संबंद, म्हजें रिलेशन घोट करपाक, उतर वाचपाक, उतर शिकपाक, कितें घडलेलें, कितें जेजून केलां, कशे भाशेन जेजू आयलो, सगळें हें शिकोंक जेन्ना हांवें म्हजो इंट्रस्ट घातलो, म्हणजे इट्स नॉट विथ माय एबिलिटी. आय हॅड अ डिझायर, लॉर्ड आय वॉन्ट टू नो यू मोर, कित्याक तुवें म्हज्या पासून केलें तें कोणेंच करूंक ना. सो आय स्टार्टेड टू स्पेंड टायम विथ द वर्ड ऑफ गॉड. उतरां सांगात टायम स्पेंड करपाक कॉमेस केलो. स्लोली केन्ना ह्यो वायट संवयो गेल्यो म्हाका खबर पासून ना, गमोंक ना पासून. आनी एक म्हाका एक सोयी आहलेली आनी आयचो दीस पासून हांव पळयतां जायत्या लोकांक आहा ही सोयी. आय एम नॉट जजींग देम बट आय एम टेलिंग अबाउट माय सेल्फ. हांव कोणाकूच जज करिना बट आय एम शेअरिंग वॉट हॅपन इन माय लायफ. म्हाका सोयी आहलेली न्हू, खंय गेली फोटोज काडले, स्टेटस घातलो. आहा कोत्ता कोण, जेवण रेस्टॉरंटान गेलीं, जेवण येयलें, जेवंक ना, फोटोज काडटाले इन एवरी एंगल, तेंचें प्रेजेंटेशन इन एवरी एंगल आनी सगळें जेवण. आनी पयलें पोस्ट केलें, पोस्ट करूंक टायम काडलो, फोटोज काडूंक टायम काडलो, क्रॉप करूंक टायम काडटाले, सिलेक्ट करूंक आनी शेड्स घालपाक आनी कसले हें घालपाक तें घालपाक सगळें. मागीर तेजें तें आमी वर्डिंग्स बरयता न्हू मागीर, दीस रेस्टॉरंट दॅट रेस्टॉरंट, हॅशटॅग दीस हॅशटॅग दॅट केलां. तुमी कोणें करतात तुमी हॅशटॅग आनी येयलो न्हू तेन्ना तो सारको हे हॅशटॅग ते हॅशटॅग हे सगळे हॅशटॅग्स मारून घालून जेवण जालें थोंड. जेवणाचो टेस्ट गेलो. तुमी पळयला ते नान्स येता ते नान, बटर गार्लिक नान, प्लेन नान, दीस नान, दॅट नान, मेनी कायंड्स ऑफ नान्स, करेक्ट. हे नान कित्याचे कोत्ता, मैद्याचे न्हू. ते थोंड जाल्या उपरांत कितें जाता, सगळे फोटोज पोस्ट करून तेजे मध्य जेवण झालें जेवून. तेजे पोर्शन तेजे ऑर्डर जेवण काबार जालें. ही इज नॉट इन टू दॅट, तो पयले पासूनच ना म्हणटू, बट आय वॉज टू मच इन टू दॅट. आनी तो हॅशटॅग हें घाल हॅशटॅग तें घाल सगळें कर. नान जाले पापडे, नानाचे जाले कितें पापड. आतां ते ग्रेवी जाली सगळी, आनी ते ग्रेवी सगल्यो कसल्यो कॉर्न स्टार्च न्हू, तेजी जाली जेली. हांव घालता हॅशटॅग एंड देन गो एंड चॅक कोणें पळयला कोणें पळोवंक ना कोणें. एंड आय वॉज नॉट अंडरस्टँडींग, कांय खबर ना आनी दुसरें कांय काम ना न्हू करपाक. आतां कितें
केन्ना घरा पावतलें, केन्ना तो वेळ मेळटलो, केन्ना तें उतर वाचतलें. त्या उतरांतल्यान देव म्हज्या लागीं कितें उलयतलो, आयज तो डिझायर, आयज तो आवंडो. आनी वो हांवें मागोवन घेवंक ना, बट आय सेड लॉर्ड, आय वॉन्ट टू नो यू मोर, इतलेंच. जेजू म्हाका तुका जाणा जावंक जाय, आनी तुज्या बरोबर म्हाज्या काळजान आनी पळयतात मेळाक जेजू शिवाय म्हाज्या काळजान आनी कसलेंच आवंडे म्हाका नाका. ह्या संवसाराचे वंडावणेक म्हाका आनीक नाका, म्हाका हें सगलें नाका. बट यू हेल्प मी टू ओवरकम दीस. आय कॅनॉट डू इट विथ माय ओन एबिलिटी. म्हाजे कडेन जायना, तूं नासतना म्हजे कडेन जायना. सो आय नीड यू बिकॉज यू आर माय स्ट्रेंथ. इतलेंच मागणें केलेलें, सादें मागणें, व्हडलें सामकें करूंक ना. सिंपल, लॉर्ड टेक कंट्रोल ऑफ दीस हार्ट. एक काळीस म्हजे संवसारान वद्दे वयता आनी हांव शेणटा, तूं म्हाका आदार दी. जायत्या लोकांक दिसता आसतलें आमची पातकां व्हडलीं व्हडलीं, कोण कोणाक मारला तें व्हडलें वायट काम, ऑर मे बी हांव पियेता बरो तें म्हजें वायट सोयी. पूण ह्यो सोयी पासून सगल्यान व्हडल्यो वायट कसल्यो, ह्यो ज्यो आतां आमकां आहा, जावं आतां हांव म्हजें सांगतालें टी व्ही पळोवपाचें, हें पासून एक व्यसन, हें पासून एक एडिक्शन. फोनाचें एडिक्शन, फोनाचे पासून एक एडिक्शनूच तें इज इक्वल टू अ ड्रंकर्ड, इक्वल टू अ स्मोकर, सेम. पूण आमकां दिसता कितें ना, तें पळोवपाक वायट आमकां दिसता. कित्याक तो मनीस तो पियेता, तो वायट करता, तो आनी कितें नाका जालेलें खाता, हें तें आमकां वायट दिसता. हांव तितलें कांय करना, हांव फकत म्हज्या फोनार आसता. तें वायट न्हू, इट इज सेम. कितेंच आमकां देवा सोरशिल्ल्यान पयस व्हरता तें जावन आसा एक व्यसन आमच्या जिवितान. देवा सोरशिल्लें जी वस्त म्हाका जी पयस काडटा तें जावन आसा एक म्हज्या जिवितान वायट एडिक्शन, वायट व्यसन. आनी म्हाका अशें दिसतालें म्हाजें व्हडलें पातोक ना, बेश्टे फोन घेवन फोटोज काडून घातल्यार कितें प्रॉब्लम आहा. बट इट वॉज प्रायड वॉट आय वॉज डुईंग. तो जावन असलो एक घुमंड, एक बिब्लिकल नोदरेन आमी तर पळयता, तो जावन असलो एक प्रायड म्हजो. कितें म्हूण हांव तें सगलें कोरी, कोणाक खुशाल करपाक कोरी. हांव जेजूची कितें खबर आसली तितून ना, बरेपणाची कितें खबर आसली तितून ना, पूण वयल्यान वायट आसली दुसऱ्यांक त्रासांनी घालपाची. कशी सांगात पळय तुमी, इफ यू ऑल कॅन से. जेन्ना हांव हे फोटोज घालता, जायते जाणां पळयता आसतलीं ते फेसबुकार, ते इंस्टाग्रामाचेर, ते वॉट्सॅपाचेर, आनी जायत्या जाणां कडेन घोडो ना तशें वचपाक. तेंच्या काळजान कितें जावप, आमकां वसोंक जायना, आमकां वसोंक जायना. पूण म्हज्या पर्सनल जिवितान कितें घडटा तांकां खबर ना. मे बी ती सुसेगाद आसत, पूण हांव डिस्टर्ब आहा म्हज्या जिवितान. बट आय एम डुईंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स फ्रॉम आउटसायड. And those people are getting deceived by these pictures. केन्ना केन्ना आमी बरी न्हेसता, बरे बरे फोटोज घालचे न्हय म्हूण ना. आय एम नॉट सेयींग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ओके. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड मी, म्हाका रॉंग समजो नाकात. पूण हांव म्हजें सांगता. जायते पाटी हांव अशें सारके बरे बरे फोटो घालप, हांसोन खुशालकायेन घालप, पूण भितर कितें जिवितान चलता कोण नकळो. लोक भायल्या मुखामळ पळयता आनी जे कोण निराशी आहा जिवितान ते लोक कितें पळयता, ही पळय कितली खुशाल आहा, देवान हेंच्या जिवितान काय बरें केलां, बरें बरें न्हेसप दिलां, बरें बरें तांकां भोंवपाक दिलां, सगलें आहा. आनी आमकां पळय, देव आमकां पळयना, वयना. बट एट द सेम टायम जेन्ना हे मनाची नवसोरणी जावन जेन्ना तर आमी 2 उतरां देवाची तर आमी ते आमच्या सोशल मिडियाचेर तर आमी घालता, जावं आमच्या वॉट्सॅपार घालता, कोणूय खंयच्याय कोणशाक तो निराशी आसो न्ही, हें उतर जेन्ना वाचतलो तेंचें जिवीत बदलचें ना, तेंच्या जिविताक हें लागचें ना, ती आपणावची ना हें उतर, ना. कित्याक उतरांतल्यान कोण उलयता, देव उलयता. पूण कितली संवसारान आमचे दोळे एक कुड्डे केल्या, कितले संवसारान आमच्या दोळ्यांचेर एक पड्डो हाडला की देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां ना मेवची म्हूण. ते भाशेन वो सैतान येता आनी कितें म्हणटा, खऱ्यांनीच तुमी मोरची ना, तुमकां बरें आनी वायटाची जाणवाय मेवतली, तुमकां बरें मेवतलें. मोरची ना तुमी, पूण तुमकां बरें मेवतलें. जायते फावटी संवसार आमकां शिकयता, ना कांय जायना, इट्स ओके. बट जोरी तर म्हाका उतराची वळख ना, लोक कितें इट्स ओके म्हणटा पळय आनी हांव तर तें आपणायता, इट कॅन ब्रिंग डिस्ट्रक्शन इन माय लायफ इफ आय डोंट हॅव द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. उतराची तर म्हाका जाणवाय ना, जे संवसार पळय कितें इट्स ओके म्हणटा आनी हांव तर तें आपणायता, जाल्यार म्हज्या जिवितान एक 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 डिस्ट्रक्शन, एक वायट, एक नाश जावंक शकता कारण म्हज्या जिवितान. केन्नाय मनीस पाटी हांव वयता, घे रे इल्लो असो कांय जायना, इट्स ओके. एक एक सीप मारल्यार कांय जायना, इट्स ओके.
एक मार रे तू, काय जायना, इट्स ओके. फॉर द फर्स्ट टायम इट्स ओके. नॉट रियलायझिंग वी आर फॉलिंग इन टू डीप. करेक्ट. केन्ना आमी कोणाचें उलोवंक वयता वायट, हांवें कांय उलोवंक ना वायट, दुसरो उलयता, आयकल्यार कितें प्रॉब्लम आहा. करेक्ट. हांव कांय उलयना वायट, ती उलयता म्हाका येवन सांगता, ती म्हाका सांगता, ती सिस्टरीचे एलसी न्हू, ही येता आनी म्हाका म्हणटा तूं जाणा एलसी अशें करता तशें करता. आतां हांव म्हज्या मनान म्हणटा हांव आयको ही उतरां वो नाका, बट म्हजें मन म्हाका म्हणटलें आयकोंक कितें आहा, इट्स ओके, हांव काय एलसी सिस्टरीचें कांय वायट उलयना न्हू, तीच सांगता, सो तिका वायट तें आयकतल्याक वायट ना. कांट आय स्टॉप हर एंड से टेल हर द वर्ड ऑफ गॉड. कांट आय टेल हर हें आमी कितें करता तें सारकें न्हू देवाचे नदरेन, पूण आमी एकामेकाचें बरेंपण उलोवंक जाय, कोण वायट करता तेका आमी बरें वाट दाखोवंक जाय. समजता. कोणाच्यानूच म्हणचें न्हू आयकल्यार कितें आहा, कांय ना, आयकता तेंय वायट. समजता. आतां हिणें आयकलें, हें आयक कोण व्हडलें पातक घडलें ना हें, वय ना. सुरवात हें वायट घडलें कशें, पयलें कितें केलें तिणें, आयकलें. तिका जेन्ना गमोंक जाय आसलें, जेन्ना एक ताळो येता आनी हो देवान जो कमांड दिला तेजे ऑपोजीट उलयता, तेन्नाच तिणें नाकारूंक जायनासलें तें, जातालें वो जायनासलें. सो देवान आमकां पदवी दिल्या वो दिवंक ना नाकारपाक, पूण आमी तर नाकारिना, हितून देव गुन्यांवकारी वो आमी गुन्यांवकारी. सांगा पळोवया. सुरवातेक जेन्ना जें उतर तिच्या कानार पडलें, तेका लागून जेजू कितें म्हणटा आमकां, म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो वळखता. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकता आनी ती म्हजो ताळो वळखता. एक धाकटुलें भुरगें आपल्या मायचो आवाज कशे भाशेन वळखता आनी कित्याक लागून वळखता काय. एक धाकटुलें भुरगें आहा आनी भुरगें रडटा, कितलीं भुरगीं रडो न्ही, पूण आपल्या आवयक आपल्या भुरग्याचो ताळो, आपल्या भुरग्याचो टोन रडपाचो सारको समजता. वय ना. तेच भाशेन तें भुरगें आपल्या मांयक वळखता, मांयचो आवाज. एक क्लासीन भुरगें रडटा आनी मांय सकयल आहा आनी जायतीं भुरगीं रडटा आनी जायतीं रडटा, पूण एक डिफरंट ताळो येतलो ते मांय. आनी ती मांय म्हणटली हें म्हजें भुरगें, हांव जाणा तेचो ताळो. कित्याक वेळ सांगाता सारला, वेळ सांगाता आहा. जे भाशेन मांय भुरग्याचो ताळो वळखता, सगल्यो मांयो आपल्या भुरग्याक उलो करता, पूण जेन्ना खरी आवय त्या भुरग्याक उलो करतली, भुरगें उठोन भायर धांवून येतलें मामी म्हूण. कित्याक ते भुरगेंय तो ताळो वळखता. कित्याक दोगांयनी एकामेका सांगाता वेळ सारला, टायम, दीस आनी रात काडल्या. ते भाशेन ह्या उतरां सांगता, ह्या बायबलान ह्या उतरान जेजू सांगता आमी आमचो वेळ सारपाक जाय, दीस आनी रात. त्या उतराचो आमकां नियाळ आसपाक जाय. कित्याक जेन्ना दुस्मान उलयतलो, दुस्मानाचो ताळो म्हाज्या कानार पडटलो, म्हाका ह्या ताळाची हो म्हाज्या शेपडाचो ताळो न्हय, हो म्हाज्या शेपड इज वॉट यू कॉल गवळी, हो म्हज्या गवळ्याचो ताळो न्हय, वो दुस्मानाचो. ह्या ताळ्याक हांव म्हजो कान दिना, हांव फाट करता ह्या ताळ्याक, म्हाका नाका हो ताळो, हो म्हज्या गवळ्याचो न्हय. आनी जेन्ना गवळी जेन्ना उलयता तेन्ना आमी म्हणटा हो म्हज्या गवळ्याचो ताळो, आनी हो ताळो जे म्हाका कितें सांगता त्या ताळ्याक त्या उतरा प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत जियेता. कित्याक हो म्हजो गवळी. आनी जेन्ना हो म्हज्या सांगात आहा कांयच म्हाका उणें ना. आयकोना कातार सोमी म्हजो गवळी म्हणत न्हू, कांयच म्हाका उणें ना. सो तुज्या गवळ्याचो ताळो तुमी जाणा. केन्ना जाणा, जेन्ना तुमी ह्या गवळ्या सांगता, ह्या शेपडा सांगता तुमचो वेळ सरता, टायम सरता, उलोवप तुमचें उलोवप जाता तेज्या सांगता, तेन्ना तुमी हो ताळो सदांकाल वळखता. हांगासर कितें जाता, ही सोयतानाचो ताळो आयकता आनी हिका सोजमोणीना हो ताळो आतां कोणाचो. हिका तो सोजमोणी येयलोली हो ताळो दुस्मानाचो, ती तें फळ खावंक वयतली, ती फळ पोवची नासली पासून. पूण आतां तो ताळो आयकलो, मनान तिजे एक आशा जाली. कसली आशा, देवा सारकेली जावपाची. फसले आमी जायते पाटी आमच्या जिवितान, आमचे फ्रेंड येतात, आमची सोयऱ्यां येतात आनी जायते आमकां वस्तू आमच्या कानांनी उतरां दितात, त्या उतरा प्रमाणे आमी रिएक्ट करता, करिना. पूण आमचो रिस्पॉन्ड, आमचें रिएक्शन, आमची चाल कोणा उद्देशी जावंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक जाय. वय ना. आयज आमी जे भाशेन हांगासर एक बरे भाशेन आमकां देवान आपल्या मोगान आमकां हांगासर ओडून हाडल्या, ह्या सुवातीचेर आमकां हांगासर पावयल्या, हें बाय मिस्टेक न्हय. ही देवाची येवजण तुमच्या एक एकल्याच्या जिविता पासून.
हांव जाल्यार म्हणटा कसल्याय कारणाक लागून आयज तुमी हांगासर निचो केला, कसल्याय कारणाक लागून आयज तुमी हांगासर आयल्या, तुमी तुमच्या वस्तूंक येवंक ना. देवान तुमकां एक तुमच्या काळजान, तुमच्या मनान एक तो एक वॉट यू कॉल दीस एक डिझायर घातला, एक आवंडो घातला तुमी हांगासर पावपाक. कित्याक देव तुमकां जे भाशेन तुमी तुमच्या जिवितान आयज तुमी जावं एक शेणलेली हा, एक कोशे भाशेन जिवीत हा, देवाक नाका तुमी ते भाशेन रावलोली. देव तुमच्या जिवितान, जेजू तुमच्या जिवितान एक उजवाड घेवन येवपाक तयार आसा. पूण तो उजवाड घेवपाक आमी ती दारां देवाक उक्तीं करपाक जाय. देवान तुमकां हांगासर हाडल्या खरी, पूण आयज आमी निच्यो करूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव जिवंक तयार आहा गाय. म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजी कूड हांव देवाक भेटयतां गाय. कित्याक म्हाका 2 वस्तू आसतल्यो. संवसार एके भाशेन म्हाका भुलवणें दाखयतलो आनी जें बरें बरें दिसतलें. आमी म्हणलां न्हू चकचकता तें सगळें भांगर न्हू, हे सगळें चकचकपी वस्त तुमकां संवसारान दिसतली. बट एट द सेम टायम ती सासणांक तोगो ना, तिजो नास आहा. कित्याक तो सदांच तुमकां पयलें बरें दाखयता. पयलें उतर कितें, तुमी मरची ना, चला चला यात खायात, तुमी देवा भाशेन जातले. आनी ती गेली आनी ती आतां फळ पळयता आनी ती सगळें खाता. आनी आतां कितें जाता, तेंचे दोळे उक्ते जाता. आनी आतां कितें म्हणटा ती, आतां तांकां गमोन येता आमी विंगली हा. म्हणजे कितें, देवान तांकां सारकी करूंक नासली. आतां तेंच्यांनी म्हणूंक जायना कितें हो देव आमकां रोचला अशी विंगली. ओके, लेट अस डू समथींग. आतां आदां म्हणटा होशियार जाता आपले तकलेन आनी म्हणटा कितें, तो पानां काडटा अंजिराची आनी पानां गुंतता म्हणटा, पानां शिंवता आनी धाकता. कवर देमसेल्फ. कितें शिंवता? पानां. नाव एंड दे हर्ड द साऊंड ऑफ, गो डाऊन. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool afternoon breeze of the day. So the man and his wife hid and kept themselves hidden from the presence of the Lord God among the trees of the garden. कितें जालें? कितें बरयलां हांगा? They hid themselves. They hid and kept themselves hidden. आपल्या आपणांक तेंच्यांनी लिपोवन दवरली देवाच्या हाजीरपणांतल्यान. तेंच्यांनी आपल्या आपणांक देवाच्या हाजीरपणांतल्यान लिपयली. कित्याक? तांकां बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय आयली. पूण कितें जालें? कितें भितर सरलें? जेन्ना आमी डिजोबे करता देवाचें उतर, कसलो सैम भितर सरलो? कसलो सैम भितर सरलो? पातकाचो. आनी जेन्ना पातकाचो सैम भितर सरलो, द सीन लीड, पातक आमकां खंय व्हरता? मरणां. सीन लीड्स टू डेथ. आतां मरण जाल्लें तेंचें फिजिकल ना, पूण मरण आतां खंय जाल्लें? मरण खंय जाल्लें? आत्म्याचें. आतां समजलें? जेन्ना फळ खाय नाका म्हणलें, खायशी जाल्यार तुमी मरतले. एके वाटेन हो येता आनी म्हणटा नाडपी कितें, तुमी खाल्ल्यार तुमी खऱ्यांनीच मरची ना, पूण तुमकां बरें आनी वायटाचें गिन्यान येतलें. बऱ्या आनी वायटाचें तांकां गिन्यान येवन कितें दिसती पडोन येयलें? आमी विंगली हा. बट एट द सेम टायम सगळ्यान व्हरतें वायट घडलें तें देवाचें उतर तांणी मोडलें. देवाची आज्ञा मोडली. आज्ञा मोडप म्हणजे तूं नितीवंतांच्यान भायर सरोन तूं कित्यान पडलोय? पातकान पडलो. कितें भितर रिगलें? पातक भितर रिगलें मनशाच्या. समजता? जेन्ना तेंच्यांनी देवाचें उतर मोडलें, कसलो सैम भितर सरलो? पातकाचो सैम भितर सरलो. आनी ती आत्म्यान मेली. ती आत्म्यान मेली. समजलें? ना. आत्म्यान मेली. आत्म्यान मरोन गिन्यान तेंचे प्राण म्हणजे कितें म्हणलेलो आमी? आत्मो आनी प्राण आसलो. प्राण म्हणजे कितें? आमचें मन, आमची चिंतना, आमचे आवंडे, आमचे डिसिजन्स, आमचे सगळे चिंतप, आमचे सगळीं कॅल्क्युलेशनां सगळें जाता तें खंय जाता? आमच्या मनान जाता, आमच्या प्राणान जाता. आतां तेंच्या मनान कितें येयलें? आमी विंगली हा. सो ती वचोन आपल्या आपूण लिपता. कोणाच्या हाजीरपणांतल्यान? देवाच्या हाजीरपणांतल्यान ती वयतात आनी ती लिपतात. आतां ती लिपल्या, उतर मोडलां, देवान सोडली? देवान सोडली? आतां पातक केलें न्हू, कितें करया आतां? सोडली तांकां, सोडून दिली.
कितें जालें? हां, सांगा. पातोक घोडले, ती देवा सोडशिल्ली पयस गेली, पूण देवान तांकां सोडली. गॉड केम. हां, देव आयलो, देव येयलो, पूण जे पातोक केलां तेजें बोगसोणें जावंक नासलें. समजता? जे उतर मोडलां आनी तेंच्या भितर तो पातकी सोयम येयला पळय, तेजें बोगसोणें जावंक ना. पूण देव येता आनी आतां ती पानांनी लिपल्या. देव जाणा ह्या पानांनी ही कसली जाणवाय? पानांनी आंग लिपोवपाची जाणवाय कसली? कितलो तेंप उरतली ही पानां? देवान सुर्यार वचलोलो, वत येता, पानां सुकता, रोप सुकता, ओले आहा ते ड्राय जाता. हां, सो आतां तेंच्यांनी कित्यान धापलेलें आंग? पानांनी. ही कसली जाणवाय? ही कसली जाणवाय? ही संवसाराची जाणवाय आमकां बऱ्याक पावयता? कसले तरी आमकां सासणाच्या सासणांक कसलें सोल्युशन आमकां मेवता? ना. सासणाच्या सासणांक आमकां सुटका दिता ही आमची संवसाराची जाणवाय. हे जाणवायेन तो बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय आयली खरी, पूण ही जाणवाय कसली ताका येयली की आपूण पानांनी धापता, पूण ही पानां कितलो तेंप उरतली? हां, आतां देव येता आपली जाणवाय घेवन, देवाची जाणवाय. देव कितें करता? गो डावन. Go down. Go to the last verse. Go down. Okay. No, go to the 23. I think it is last somewhere. Okay. The Lord God made, go AMP. Okay. And the Lord God made clothing from animal skin for Adam and his wife. आता हे देवान म्हणटा तांकां एक आंगवस्त्रां केली मोनजातीच्या जनवराच्या कातीची. आतां देवान आतां आमकां जायते पाटी आमी दिसता हांव पातकी, देव म्हाका पयस आसा, देव म्हाका लागीं ना, देवान म्हाका नाकारला आसतलो म्हज्या वायट करण्यांक लागून. करेक्ट दिसता अशें आमकां केन्नाय तर वायट. तुमी जाणा केन्ना आतां पासून आमकां घोडेक अशें दिसत केन्नाय आमी एक दीस असो येतलो आमी देवाचें उतर वाचूंक ना. ओके, आख्खो दीस वाचूंक ना, जाय तशी भोंवली, हिंगा थिंगा सगळें टायम वेस्ट केलो, हिंगा थिंगा जालें. एट दी एंड ऑफ द डे आमकां कितें येतलें चिंतप? आयज आमी देवाचें उतर वाचूंक ना. देवाक कशें दिसतलें गाय? हें सारकें जालां? देव रागार गाय? देवाक बरें दिसोंक ना गाय? देव कितें चित्ता आसतलो गाय आतां म्हजें? असलें उणेंपण आमकां दिसती पडोन येता. सो ही चिंतना आमकां देव दिता वो देंवचार दिता? पूण आमकां दिसतना कितें दिसतलें? ना देंवचार दिवचें ना हें. पूण हें सैतानाचें. कित्याक आमकां उणेपणान, आमकां एक गिल्टान, आमकां एक कंडेमनेशनान घालप, एक खालतेपणान घालप, एक उणेपणान घालता पळय, वो देव आमकां केन्नाच घालिना. कित्याक आमी हे सुरवातेच्याच चॅप्टरांतल्यान आमी पळोवया, जोरीपुणी आदाम आनी एवेन पातोक घोडलें खरें, उतर मोडलें खरें, पूण तरी आसतना देव येयलो तांकां मेवपाक. आनी देवाक खबर आसा जें तेंच्यांनी कितें केलां. देव सदांच आयला एका पातकी मनशाक सोदूंक. जेजून म्हणल्यार बऱ्यांक ही वैजाची गरज ना, पूण दुयेंतकारांक ही वैजाची गरज. आपूण येवंक ना नितीवंत लोकां पासत, पूण आपूण येयला जो कोण अनितीवंत आहा, जो कोण नितीवंत ना, जो कोण पातकान आहा, ह्या पातक्यां पासत आपूण आयला. ताका लागून आमी जेजूक पळयता दर एक पावटी. कोण पातक्यांच्या घरा, कोण आनी द वुमन विथ द सिनर, एक ती पातकी वस्तुरी आसली तिका, खंयचे ते बांयचेर गेलो जाकोबाचे, कोण मेवली तिका थिंगासोर? समारिटन वुमन बरी जिवी जियेताली ना, तिका मेवंक गेलो. मागीर झकेयुसाच्या घरा गेलो. मागीर सायमन फॅरसी आसलोलो पातकी, तेच्या घरा गेलो, फॅरसिसाच्या घरा. थिंगासोर एकली बायल येता, सिनेर म्हणटा, तेजे पांय धुता. म्हणजे जेजू चडसो कोणा बरी रावतालो? टॅक्स कलेक्टर, जे पातकी. कित्याक लागून? तो जाणा तांकां की आपली गरज.
सो जेन्ना आमी सदांच जाणा जाया कोणूय तर पातकान तर जियेता एक वायट जिवीत जियेता एक कसलें वायट आनी आमी खंय ना खंय सगळे खंय ना खंय एका पातकान आसात आं कोण नितिवंत ना पूण आमी आयज नितिवंतान जियेता कोणाच्या जेजूच्या पूण आमचें एक्शन केन्ना ना केन्ना तरी पातक जाता अशें ना की जेजून आमकां आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर वयलो आमच्या पातकाचो सैम तेणें वयलो पूण हेजो अर्थ असो ना की आमी सदांच बरेंच काम करता केन्ना ना केन्ना आमी खंय पडटा पडनात कोणाच्या रागान तरी बरतली बरो ना बट एट द सेम टायम पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आहा की आमकां उगडासा काडटा की आमी जावन आसा देवाची नितिवंतपणाची मनशां वी आर द रायचसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस जेन्ना ही आमची आयडेंटिटी आमकां पवित्र आत्मो उगडास दिता आमी तेद्याच वेळार आमच्या मनाची नवसरणी करता आनी आमी म्हणटा वय जेजू चुकलें हांव तुवें म्हाका बक्षिलां म्हूण तुका हांव अर्गां दिता पूण हांव जावन आसा देवाचें नितिवंतपण जेजू क्रिस्ता उद्देशी आय एम द रायचसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस समजता हें शिकोया आमी फुडें पूण इल्लेशें एका सांगता की कोणूय तरी पातकान जियेता जावं वायटान आहा कोणूय आसूं दी सदांच उगडास दवर जेजू आयला म्हज्या पासत जेजू आयला म्हाका सोडूं केन्नाच एका उणेपणान वचो नाका की हांव पातकी आनी देव म्हाज्या सोरशिल्लो पयस गेला पातक जाता तेन्ना देव की चड लागीं येता तेच आमी पयलां हांगासर पातक जेन्ना घडलें सुरवातेचो जेन्ना कमांड जी आज्ञा मोडली देव येयलो कित्याक देवाक खबर आहा वो मनीस जो हांवें रोचला सैतानाच्या चोपक्याक सांपडोन ताच्या उद्देशी तेणें तें उतर मोडलें आनी तो पातकान पडला पूण सैतान तेका वायट केल्या उपरांत सैतान तेका बऱ्याक पावोचो ना पूण देव येता त्या मनशाक सोदूंक देव येता आदावांक सोदूंक आनी म्हणटा तूं खंय आसा तो म्हणटा हांव लिपलां कित्याक तुवें खाय नाका म्हणलां तें खाल्लें तो म्हणटा ही तुवें बायल दिल्यात पळय तिणेन म्हाका दिलें समजलें सो ब्लेमींग पातक जेन्ना भितर आसता तेन्ना आमी कितें करता दुसऱ्याक बोट दाखयना म्हाका ही सोय नासली गारा किरी किरी हा म्हूण हांवें तें कमेच केलें करेक्ट म्हाका खबरो सांगपाची सोय नासली पूण ती म्हाका अशी अशी करता म्हूण हांवें स्टार्ट केलें सांगपाक जाता जायना जाता रायट पूण आमकां तो सोय खंय आदां हांवें गावंक ना ही वस्तोरी तुवें दिल्या पळय तिणेन दिलां खरें पूण तुका आज्ञा दिवंक नासली ती देवान आज्ञा ती एक दिवंक नासली देवान तुका दिलोलो कमांड तिका रोसचे पयलींच सो ताच्यान म्हणूंक जाता आसलेलें सो आमकां सोयी कसली ब्लेम करपाची पूण आतां हे ब्लेमीच्या गेमीन पडया नाका ही गेम कोणाची ही चालायकपणां कोणाची सैतानाची आमी आमचें पातक वळखोन घेवया देवा कडेन आमी आमी मन बदलुया रिपेंट जावया आनी पवित्र आत्म्यांक सांगया पवित्र आत्म्या म्हाका हें वायट जिवीत जियोंक कशी ना हांव जावन आसा देवाचो पूत आय एम द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड जेजून म्हाका वायटांतल्यान निवारला सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान सोडयला पातकी सैमांतल्यान सोडयला आनी हांव जावन आसा तुजी रचना म्हाका तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत जियोंक जाय हांव नको हें कशें जातलें म्हज्या उद्देशी पूण तूं करताय म्हूण हांव स्वत मानता आनी हांव म्हजें जिवीत तुका दिता यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माय लायफ सिंपल एंड यू सी वॉट द होली स्पिरीट वील डू इन योर लायफ supernaturally it will happen but for you one thing you have to do is to spend time with the word of God हे उतर तर ना पळयत आत्मो कांयच करूंक शकना आमच्यांनी म्हणूंक जायना हांव सुस्सेगाद वॉल्तेरार बसतलो पांयार पांय घालून आनी चाव पियेत आनी पळयत आत्मो म्हजें जिवीत बदलतलो ना 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 तशें जायना इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पायलट ऑफ द प्लेन ऑफ फ्लायट यू हॅव टू गो थ्रू द कोर्स येस ओ नो तुज्यान म्हणून येता हांव बसतां वॉल्तेरार आनी फाल्यां वयता आनी युनिफॉर्म घालता आनी बसतां प्लेन चलोवंक जातलें आं ड्रायवींग शिकोना दीस हांव चलयता जातलें ना सो मागीर कितें जाल्या उपरांत कोणाक ब्लेम करया ती गाडी फास्ट धांवता आनी बसस्टॉप हांवें लायलेलो ती गेली आनी मारली थिंगा नॉलेज ना सिस्टम ना कांय खबर ना मग गाडयेक ब्लेम करया कोणी दिला ताका करया कोणाक एका ताका ब्लेम काय आपली चूक आमी वळखून घेवया उतरा प्रमाणे आनी सरेंडर करया आमचो सेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड आस्क द लॉर्ड म्हाका हें उतर शिकोवंक जाय म्हाका हेची जाणवाय जाय आनी स्टार्ट स्पेंडींग टायम वीथ द वर्ड ऑफ गॉड
देवान आमकां म्हणटा न्हू कसलेंच काम आनी करपा वॉट जीजस सेड इट इज फिनिश्ड. सो आमी कांयच करपाची गरज ना आमचें साल्वसांव घेवपाक, पूण तें साल्वसांव आमी कशें मेळोवन घेवंक जाय आनी दिसपट्टे आमच्या जिवितान आमकां मॅनिफेस्ट जालेले दिसती पडोंक जाय जाल्यार हें उतर. एक लेबर हा आमकां स्पेंडींग टायम वीथ द वर्ड. एक काम आमच्या जिवितान देवान आमकां करपाक दवरलां तें उतरा सवें वेळ सारपाचो. वेळ सारिना बॉन्डिंग स्ट्रॉंग जायना. जाता आमी कोणाची वळख ना पाळोवंक ना काजार जातली त्या मनशा बरी कांयच खबर ना जातली खबर काडिना कांय ना सोयरीक पासून आमी म्हणटा पूण कोणाक तरी धाडटा खबर काडूंक वय ना कोणाची कांयच खबर ना सडनली कोणें नांवूच दिलां कोणाचें जातली आमी काजार जातात कोण ना. आतां तो जाल्यार कोण जायना आसतलो. आख्खी सगळी हिस्ट्री काडून खबर काडून बायल्यान वच शेजाऱ्यांगेर वच खबरो काड बॅकग्रावंड पळय येसो न्हू नाजाल्यार आमी आमचें जिवीत दिवंक तयार ना. जाता सो टायम स्पेंड करिना कशें रिलेशन घट जातलें देवा सांगाता सांगा पळया. हां जावपाक ना. टायम स्पेंड करूंक जाय. एकामेकाचो बरवसो या उतराचो बरवसो म्हज्या काळजान पडोंक जाय. केन्ना पडटलो जेन्ना हांव म्हजो वेळ सारतली ह्या उतरा सवें आयकतलें दीस आनी रात. देवाचें उतर सुरवातेक आमी कितें म्हणलां देवाचें उतर जावन आसा एक भावार्थाचें उतर वय ना पूण हो भावार्थ वाडयतलो जाल्यार आमकां कितें जाय. हां हाव फेथ कम्स. हां भावार्थ कसो वाडटा भावार्थ कसो येता देवाचें उतर आयकून आनी आयकून भावार्थ वाडटा. सो हें उतर आयकप भोव गरजेचें. उतर आयकना कशें भावार्थान हांव हें उतर म्हणटलें जोरी तर हांव देवाचें उतर आयकना जाल्यार म्हज्यान म्हजेर दुयेंस येता पिडा येता कोश्ट येता दूख येता तेन्ना म्हज्यान कशें म्हणूंक जातलें की जेजूच्या गायेनी हांव बरें जालें. उतर तर हांव आयकना म्हज्यान म्हणूं येता जेजूच्या गायेनी बरें जालें. कित्याक हांव अशी वस्त म्हणटा की दूख आहा पूण जालें कशें जालें. पूण हो भावार्थ केन्ना वाडटलो त्या उतराचेर स्वत मानपाक जेन्ना तें उतर हांव आयकत आनी आयकत आनी आयकत आनी आयकत रावतलें पळय तेन्ना समजता. हें उतर अशें आमी आमच्या जिवितान उच्चारूंक जाय. उतर अशे भशेन आमी आयकत रावंक जाय की संवसार आमकां उणो दिसती पडोंक जाय पूण हें उतर आमकां चड आमच्या जिवितान रियल जावन येवपाक जाय. समजता. थँक्यू जीजस. समजता तुमकां हे भशेन आमच्या जिवितान हें उतर जिवें जावन येवपाक जाय. केन्ना जावन येतलें दीस आनी रात हें उतर हांव आयकत रावतलें. दीस आनी रात म्हजो ह्या उतराचेर म्हजो नियाळ आसतलो. दीस आनी रात तोंडांतल्यान उच्चारणी गोमेज जातली तेन्ना की म्हजो भावार्थ वाडत आनी वाडत आनी वाडत ह्या उतरान रावतलो. आनी जेन्ना कूड म्हाजी म्हणटली तुजें धोपर दुखता तुका हें स्वत दिसचें ना पूण तुका स्वत दिसतलें कितें देवाचें उतर आनी तूं म्हणटलें जेजूच्या गायांनी म्हजें धोपराची दूख बरी जाली. समजता. आमी हांगा एंड द लॉर्ड गॉड आमी हांगा आसलोली न्हू एंड द लॉर्ड गॉड मेड क्लोदींग फॉर एनिमल. सो हांव तुमकां कितें म्हणटा जेन्ना आमी वायटान आसता जेन्ना आमी कसल्या संवयांनी आसता निराशी जायनाका. कित्याक जेन्ना वायट संवयांनी आसता तेन्ना कितें जाता सैतान पयलो येता आमच्या तकलेन घालपाक तूं देवा मुखार पातकी तूं असलें करता तूं तें करता तूं वायट वेसनाचो तूं वायट संवयेचो तूं असलो तूं तसलें आमकां जाय तीं चिंतनां घालता. कोण सैतान घालता. पूण उतरा प्रमाणे जाणा जायात की जेन्ना आमी वायट आदारले देव पयलो येता आमकडेन. समजता. देव पयलो येता आमचे सवे आनी आमच्या आदाराक. तेंच्यांनी आतां कितें केलेलें धाकटुलें चिंतप आनी संवसाराची जाणवाय कितें चिंतलें पानांनी धापलें आमी लिपलीं सारकें. पूण हें चड टायमाक उरता तसली वस्ती. पूण हांगा देवान तांकां कितें केलें आतां देवान म्हणूंक जाता आसलेलें न्हू हांकां सांगलेलें फळ खायनाका रावो न्ही हांकां त्याच सुक्या पानांनी आनी मागीर हीं पानां सुकतलीं मागीर तांकां गमतलें कितें पळय तें अशें चिंतलें देवान सोडून दिलीं. हां देवान आनीक सुर्या बरो कडक करुया आनी हांकां आनीक बरें वत घालुया म्हणलें देवान. ना देव जाणा आतां हेंच्या भितर कितें रिगलां एक पातोक रिगलां जी जाणवाय आनी जे देवान जे आपल्या सारकिल्लें तांकां तयार केलेलें तें आनीक आतां उरोंक ना. कित्याक भितर कितें रिगलें पातोक रिगलें. सो देव आतां कितें म्हणटा गॉड मेड क्लोदींग फॉर फ्रॉम एनिमल स्कीन फॉर एडम एंड हीज वायफ. पळय देवाचें चिंतप एका पातक्याचेर एक वायट आदारलेल्या मनशाचेर देवाची येवजण. आनी आमकां जायते फावटी ह्या संवसारान आमकां कितें शिकयलां पातोक करी जाल्यार देव खास लायतलो आनी देव तुजे सरशिल्लो पयस वयतलो.
शिकोवंक ना आमकां अशें? हां, आमकां कितें शिकयलेलें? पातोक तूं तर करशी, वायट संवयांनी तूं रावशी, देव तुजे सोरशिलो पयस वयता. पूण आमकां हांगा उत्पत्तीच्या पुस्तकार आमी कितें पळयता? जेन्ना उतर मोडलें, जेन्ना मनशा भितर पातोक रिगलें, देव देंवोन आयलो त्या पातकी मनशा फुड्यान. समजता? जायते फावटी आमकां हे संवसार आमकां फटयता आनी आमी फटवता. कित्याक? सांगा पळोवया, कित्याक फटवता आमी? हां, उतराची आमकां खबरूच ना. सो ताणें कितें सांगलें? गेली ती त्या वटनान. आनी कोणें कितें सांगलें? जाली त्या वटनान गेली. सारकें? तो आमकां देंवसार मनशा उद्देशी येता अँड टेकिंग एस फॉर अ रायड अँड वी आर गोईंग फॉर दॅट लॉंग रायड. यू नो वाय? बिकॉज नो नॉलेज ऑफ द ट्रूथ. कोणूय येतलो, कितें सांगतलो आनी उतर तर म्हाज्या काळजान ना, उतर तर म्हाज्या मनान ना, उतर तर म्हाज्या तोंडार ना. कोणें कितें सांगलां तें स्वत मानलें आनी त्या प्रमाणे आमी सारकी एके न्हंयेन आमी कितें सोडटा तेन्ना तें उदक जे वाटेन व्हांवता त्या वटेन आमी गेलीं. कित्याक? स्वत नको. देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, पातक्यांक लागूनच म्हणटा आपूण आयला, वायटाक लागूनच आपूण आयला. तुमी काल शिकल्या म्हणटा न्हू कृपा आनी भावार्थ. कृपा म्हणचें कितें? ना, डोंट टेल मी कृपा इज ग्रेस. हां, जेजून कुर्सार करून दवरला ती जावन आसा कृपा. ओके, कितें कितें तें? फावो नासले ते आमकां फावो जाले. म्हणचें कितें? आमी कसलीं आसलेलीं? फावो नासलेलीं. कसलीं आसलीं? फावो नासलेलीं. पूण आमी इतले जाणवायेन आमचें येवंक जाय की वय खरेंच हांव फावो नासलेलो हां. जेन्ना आमी आमकां वळखून घेता आमी फावो नासलेलीं हां, तेन्ना ती कृपा आमचेर देंवता. पूण हांव तर सारकें चीन वयर घेवन, नाक वयर घेवन तर सामकें आमी चलता आनी दुसऱ्याक तर आमी हे भाशेन पळयता, कृपा आमकां देंवोन येतली ना. ही कृपा कोणाक फावो जाता? जी कोणाक फावो ना पळय, ही तांकां ही कृपा फावो जाता. जो कोण आयज वायट जिवीत जियेता पूण आयज तर तो आपल्या सोयराणान येता आनी म्हणटा, वय जेजू हांव चुकलो, म्हाका तुजी गरज. दॅट वेरी मुमेंट यू वील सी दॅट ग्रेस इज फ्लोईंग इन युअर लायफ. पूण आमी आमच्या सोयराणान येवंक जाय, वय म्हाका गरज, म्हाज्या वस्तोंगी म्हाका हें जायना. कोणाच्यानूच म्हणून सो दॅट आमच्या वस्तोंगी हें जायना. कित्याक? कोणाच्यानूच फाल्यां तेजेर एक बोडाय मारूंक जायना. हांवें इतले पाटी हें केलें म्हूण हें म्हाका जालें. ओ आय कंट्रोल माय सेल्फ. वी कॅनॉट कंट्रोल आवर सेल्फ बाय आवर ओन. आमकां कंट्रोल केलें म्हूण म्हजे कडेन हें जालें करपाक. आमकां हें जायना. ताका लागून ही कृपा कोणाक फावो? कोणाक फावो ना पळय, ही तांकां फावो. जोरी तर आमच्या जिवितान आमकां अशें दिसता, हांव एक वायट जिवीत जियेलां, हांव एक वायटान आहा, हांव एक बरें कोरडेन ना, हांव एक वायट संवयांनी आहा, हांव एक पिडेंत आहा आनी हांव एक ओस्कोत आहा, हांव एक निराशी आहा, हांव एक बेजारायेन आहा. तेन्ना की टायम आमचो रिजॉयस करपाचो. कित्याक? असल्या मनशाकूच ही कृपा फावो जाल्या. समजता? देव केन्ना येयलो तेंच्या सांगाता? जेन्ना तेंच्यांनी पातोक आदारलें. आतां तांकां खबर ना कितें करूं कितें ना. तेंच्यांनी थोडेशे जाणवायेन कितें केलें? संवसारीचें पानां घेवन धांपलीं. आनी देव आतां जाणा हांकां म्हजी गरज. आनी देव येता, कित्याक तुमी लिपल्या? तो म्हणटा ना, आमी भिरांतीन भरलीं. म्हणचें कितें? पातोक येता तेन्ना भिरांत येता. आनी भिरांत कोणाची येता? देवाची येता. देवाक भियोवपाक आमी देवाक भिरांत आसा ना न्हू. फियर ऑफ द लॉर्ड आमकां आहा, पूण कसलो? एक रेस्पेदाचो, एक रिस्पेक्टाचो. पातोक केला म्हूण हांव ताका लिपोन रावता, ही देवाची ते रेस्पेदाची भिरांत न्हू. देव खास लायतलो म्हणचें कितें? म्हजो सेल्फ मोटीव आहा हितून. खास नाका म्हूण हांव आतां लिपता. पूण देवा सोरशिल्लीं आमी लिपोन रावपाक तसली भिरांत आमकां देवान दिवंक ना. देवा सोवे आमी एका नितीवनपणान तेज्या एका रेस्पेदान तेज्या मुखार आमी रावपाक, तसली आमकां एक रेस्पेदाची भिरांत देवान आमकां दिल्या आनी ती आसपाक जाय आमचेर. समजता? सो जेन्ना देव हांकां सोडून, जेन्ना हेंच्यांनी पातोक आदारलें आनी देवा सोरशिल्लीं वचोन ती लिपली म्हणटा, लिपल्या उपरांत कितें जाता? देव येता आनी म्हणटा, तुमी कित्याक लिपल्या? आनी तो सांगता, ही वस्तुरी दिल्या तिणें खाल्लें आनी तें सगळें ऑल ऑफ दोज थिंग्स हॅपन. आतां देव कितें म्हणटा? अँड लॉर्ड गॉड मेड क्लोथींग फ्रॉम एनिमल स्कीन फॉर एडम एंड हीज वायफ. हें कोणें चिंतूंक नासले पासून, आदामाच्या तकलेन येवंक नासले पासून.
सो जायते पाटी आमकां जेन्ना आमकां उणेपण दिसता, आमी हारलेलीं दिसता, केन्नाच असल्या चिंतनांक आमी आमचेर अधिकार दिवया नाका. चिंतनां येतलीं, जायते थॉट येतले, आतां देव म्हजे सोरशिल्लो पयस गेलो, देव आनीक म्हजो मोग करिना, अशीं आमकां येतालीं चिंतनां केन्ना तरी. तुमकां येता? हां, उणेपण येता न्हू. उणेपण म्हणजे एक गिल्ट येता, एक कंडेमिनेशन येता. पूण रोमन्स 8:1 आमकां म्हणटा, देर इज नो कंडेमिनेशन फॉर दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. जी कोण क्रिस्ता सोवे हा तांकां आनीक कितें तें कोंकणी कितें म्हटलां? उणेपण खालती काय? रोमन्स 8:1 ओपन कर सिस्टर कोंकणी. सो देर इज नो कंडेमिनेशन, एक उणेपण ना, खालतीपण ना. जी कोण क्रिस्ता सोवे हा, पूण देवान आमकां जो पवित्र ओत्मो दिला, वो ओत्मो आमकां दिसा दिसपटेक दर एक घडयेक आमच्या काळजान आमकां हें उतर उक्तें करता. तुमी पातकी पासून तर जेजू म्हणटा न्हू, आपूण पातक्यांक पासून आयला, आपूण आय हॅव कम फॉर द सिनर, फॉर द वन हू इज नॉट रायचियस. आपूण तेंच्या पासत येयला म्हणटा, कोण नितिवंत ना तेंच्या पासत येयला म्हणटा. सो आयज आमी खुशाल बरीच जावया, कोणूय ती आमी आसूं दी, सगळीं खंय ना खंय तरी चुकल्या. ओपन केलें सिस्टर? या 8:1. म्हणटोच जेजू क्रिस्ता सोवें आसात तांकां आतां कसलेंच खास्तीचें फॉर्मोण ना. हां, खास्तीचें फॉर्मोण ना म्हणटा, एक कंडेमिनेशन, एक गिल्ट ना. क्रिस्ता सोवें हा तांकां कसलेंच खास्तीचें फॉर्मोण ना. पूण जेन्ना आमी वायट करता, जेन्ना आमच्या जिवितान वायट घडोवन येता, आमकां पयलें कितें येता? देव कितें करतलो? खास लायतलो. कितें येता आमच्या मनान? देव खास लायतलो. पूण आतां जे शिव वर्तमान जे देवान आमकां जेजू उदेशी आमकां फावो केलां, जी बरी खबर जेजू उदेशी आमकां फावो जाल्या, कितें म्हणटा रोमन्स 8:1? खास्तीचें फॉर्मोण ना म्हणटा. कोणाक ना? जी कोण क्रिस्ता सोवे हा तांकां खास्तीचें फॉर्मोण ना. पूण क्रिस्ता सोवे हांव आसपाक हांवें तो देवाक जेजून कितें केलां पळय म्हज्या पासत, तें हांवें स्विकारून घेवंक जाय. जरी तर हांव म्हज्या घमंडान रावता, हांव म्हज्या बोडायेन रावता, हांवें कांयच वायट करूंक ना, हें आमकां फावो जातलें. हे भाशेन कोण रावलेले जेजूच्या वेळार? आमी कांय वायट करिना, आमी नितिवंत. कोण रावलेले हे भाशेन? फारिझेव. हां, फॅरिसीज एंड स्क्रायब्स एंड टिचर्स ऑफ द लॉ, हे सगळे कशे रावलेले? आमकां गरज ना, वी आर ऑल रायचियस, आमी मोसेसाचे सगळे मानमेत पाळटा, आमकां गरज ना. पूण आमी पॉलाची पावलाची चीट आमी पळयता, रोमकाराची रोमन्स चॅप्टर 2 आमी पळयता, जुदेव म्हणटा आमकां पावलू बरयता, जुदेव म्हणटा फकत तोंडान उच्चारताले, पूण कोरण्यांनी तेंच्यांनी मानामेत सांबाळूंक ना. फकत उतरांनी, फकत तांकां बोडाय आसली त्या मानामेताचेर, पूण कोरण्यांनी नासली. जायते पाटी आमी दुसऱ्यांक ते नदरेन पळयता, आमी देवाचें उतर करता म्हणजे दुसरो करिना. पूण खंय ना खंय आमच्या काळजान आमी जाणा की आमी खंय ना खंय चुकता. सो आमकां सगल्यांक त्या सोडवणदाराची गरज, आमकां सगल्यांक त्या जेजूच्या आमोलीक रक्ताची गरज, आमकां सगल्यांक जेजूंच्या खुर्सार कितें केलां आमच्या पासत तेजी गरज. आनी दर एका दिसा ही जी कोरणी जेजून खुर्सार केल्या, आमकां ती आमच्या जिवितान जिवी आसपाक जाय, सदांकाल जिवी आसूंक जाय. 2000 वर्सां फाटीं जाल्या खरी, पूण आयज आमकां ती हिस्ट्री न्हू. आयज पासून तें रगत जेजूचें जिवें हा. आयचो दीस पासून ते जेजूचें रगत दर एका मनशाक कोण रिपेंट जाता आनी जेजूच्या राजान येता, त्या मनशाक फारीकपण हा त्या रगताचे आयचो दीस पासून. तुमी जाणा जे भाशेन जेजू म्हणटा आबेल आनी कायन आसलेलो, केन एंड एबल वॉज दे. कोणें कोणाक मारलो? कायनान आबेलाक मारलो. आतां देव जेन्ना कायनाक विचारता तो कितें विचारता? तुजो भाव नको तुमी हे, तुजो भाव खंय आसा? कित्याक? तेजे रगत म्हाका उलो मारता. म्हणजे रगत उलयता. आज जेजूचें रगत म्हणटा ह्या रगता उदेशी तुमची सुटका जाल्या, तुमकां तुमचें फारीकपण जालां, तुमकां बोगसोणें मेवलां. हें रगत आयचो दीस पासून जेजूचें फ्रेश आहा, वॉर्म हा, जिवें हा. आयचो दीस पासून तें उतर, तें रगत आमच्या जिवितान आमकां एक नवें जिवीत दिता, एक बोरवोसो दिता, एक होप दिता. येस, यू आर फॉरगिवन बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट, नो मॅटर हू यू वर.
जावंक शकता तूं कोणूय आसूं नी, जावंक शकता तूं कसल्याय धर्माचो आसूं नी, जावंक शकता तूं कसल्याय कसल्या परिस्थितीन आसूं नी, कसल्याय वायटान आसूं नी, हे जेजूचें रगत आयचो दीस पासून आमकां आमच्या पातकांतल्यान नितळ निवळ करता. एका लायक अ स्नो म्हणटा, एका बर्फा भशेन सोबीत धवे आमकां करता म्हणटा हें जेजूचें रगत आमकां आमच्या वायटांतल्यान. पूण आमी तयार आसा हें मानून घेवंक? तेजेर थरलेलें हा. दिसा दीस पोटे आमी म्हणूंक तयार आसा जेजूच्या पवित्र अमोलीक रोगतान तुवें म्हाका धुवन काडला म्हूण बापा तुका हांव वार्गां दिता. आमी म्हणटा काय हें सदांकाल उठोन दॅट आय एम वॉश्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट. आमी म्हणटा काय, आमी उठ्ठात कितें म्हणटा काय, आयज कितें केलां ब्रेकफास्ट, आयज कितें केलां हें, घरान आमच्यो कसल्यो खबरो, आयज खंय या, आयज खंय भोंवया. मागलां आमी देवाचें रगत. सकाळी फुडें उठ्ठात आमी म्हणटा आय एम वॉश्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट, माय चिल्ड्रन आर वॉश्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट. म्हणटा काय आमी ह्यो भासावण्यो आमी उच्चारता काय, ज्या रोगता उद्देशी आमची सुटका जाल्या त्या रोगताचो आमी उच्चार करता काय आमच्या जिवितान सदांकाल? हो आमकां दर एका मनशाक आमकां आयज हो प्रश्न. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट येता तेन्ना आमी पयलें म्हणटा सायबा हें म्हाका अशें कित्याक जालें. पूण आमी ज्यो भासावण्यो येस एन एमेन हा जेजूच्या नांवान ह्यो आमी उच्चारूंक तयार आसा? नियाळ कोरया, नियाळ कोरया. आमी जाय ते आमी आयज एक आमी एका सोयतानाच्या चोपक्यांतल्यान कॅप्टिविटींतल्यान देवान आमकां सुटका दिल्या. कोणा उद्देशी? आपल्या जेजू उद्देशी, जेजूच्या रोगता उद्देशी. आयज हे रगत आमच्या जिवितान इतलें आमोलीक आहा, पूण आमी हे रोगताचो कितलो उगडास करता काय? रोगताचो शिवर जाल्या बगर एक बोगसोणें ना म्हणटा. ह्या सुवातीचेर पासून आमी पळयता जेन्ना पातोक घडलें, एक पातोक नासलेल्या मोनजातीक जिवेशी मारची पडली. कित्याक? तेंच्या पातकाक लागून पळय तांकां एक जाणवा येयली आनी ती विंगडी जाली, तांकां धापू. गुन्यांव आसलो ह्या मोनजातीचो? मनशान पातोक केलें, आज्ञा मोडली, विंगलो आहा म्हणून ताका जाणवा येयली, घोमोन आयलें. कितें केलें? देवान करचें पडलें, पातोक नासलेल्या मोनजातीक मारून ताजें रगत शिवडावन ताजी कात काडून ताज्या कातीचें तांकां आंग वस्त्र करचें पडलें. वय ना ते भाशेन आमकां आमच्या पातकांतल्यान सोडोवपाक जेजून त्या खुर्सार आपलें रगत वारयलां. मरो पर्यंत म्हणटा, निमणो पर्यंत म्हणटा, एक थेंबो ताज्या रोगताचो ताच्या कुडीन उरलो ना, मांस उरलें ना म्हणटा कुडीन. समजता? एक थेंबो ताच्या कुडीन रोगताचो उरोंक ना. कित्याक? तुका आनी म्हाका आमच्या वायटांतल्यान पातकांतल्यान सुटका दिवपाक, आमकां निवळ करपाक. आनी आयज जेन्ना ही बरी खबर आमच्या कानार पडटा, आमी आमचो पातकी सोयम घेवन आमचें फुडलें जिवीत चलोंक जाय काय आयज आमी नवें जिवीत घेवन फुडें चलोंक जाय? काल तूं आसत पातकी, पूण आयज जेन्ना तुका शुभ वर्तमान कानार पडलें, तुजी मनाची नवसरणी जाता आनी आयज सान तूं एक नवी रचना जाता. Till yesterday, maybe I was a sinner. Till yesterday, हांव एक जावन आसता पातकी, पूण आयज जेन्ना हो दीस उजवडलो, म्हज्या कानार शुभ वर्तमान पडलें, म्हज्या कानार बरी खबर पडली आनी आयज हांव म्हज्या मनाची नवसरणी करता आनी वय हांव स्वत मानता जेजू सोवे, जेजूच्या रोगता सोवे आयज हांव निवळ जाला. काल पासून हांव आसलोलो एक लेट्स से मिस्टर ए, काल आसलोलो एक पातकी, पूण आयज तो जेन्ना आयकता देवाचें उतर, मन बदलता, नवसरणी करता आनी स्वत मानता हांव आयज जेजू क्रिस्ता सोवे एक नवी रचना. सो देर इज नो कंडेमिनेशन फॉर दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? समजता? सो हे उतर आमी हिब्रूज 4:12 आमी कितें पळयलेलें? जिवे इफेक्टीव. वय ना हे इफेक्टीव. हे उतर जेन्ना म्हज्या कानार पडटा, हे उतर जेन्ना म्हज्या काळजान पडटा, ह्या उतराचो म्हज्या जिविताचेर इफेक्ट जाता. इफेक्ट कसलो? म्हज्या मनाची नवसरणी जाता आनी हांव वळखता हांव क्रिस्ता सोवे कोण. समजलें? इतलीं वर्सां आमी दोरगोडेक आमी आयतारा आमी देवाचें उतर आयकोंक वेतात, वांटो घेता, एके सोबेन वांटो घेता. आयताराचो घेयनान आमी, आयतारच्या आयतारा आमी एके सोबेन वांटो घेता, एकठांय जाता. पूण इल्लेशें उतर आयकता, घरा येता. घरा येयल्यार आमकां घरा सोड, आमकां घेटी भायरूच उगडास उरल्यार व्हडलो म्हणपाचो त्या उतराचो. वय ना? सो आमचें जिवीत कशें बदलतलें हें उतर तर म्हज्या कानार आनी म्हज्या मनाची तर नवसरणी जायना. म्हजें जिवीत बदलतलें कशें? एक गाडी पासून तर तूं चलयतलो, ते गाडयेन कितें जाय?
पेट्रोल जाय ते पेट्रोल तो गाडयेन पडना, गाडी चलतली. पेट्रोल घेया आनी गाडीच्या वयर उतोवया, चलतली. वतयले न्हू गाडयेर, पुरो चलतली. चलतली काय ते गाडयेच्या भितर टँकान पडोंक जाय पेट्रोल. ज्या जाग्यार पळय तें पडोंक जाय त्याच जाग्यार तें पडोंक जाय. गाडयेर वतया नाल्यार सोर भोंवती अशें घालया, चलतली गाडी. वतयला न्हू भायल्यान, वयल्यान तकले वयल्यान वतयला न्हू. खंय घालूंक जाय तें पेट्रोल? त्या टँकान जे सुवातीचेर पडोंक जाय तशें हें उतर पडोंक जाय म्हज्या काळजान. जायतें हा शिकोण जायती हा. काळजान कित्याक म्हणटा? देवाची ओपार तुमी, जेजूची ओपार तुमी आयकल्या, 4 भाशेची जमीन, बी एके भाशेचें आनी 4 भाशेची जमीन. पूण जेन्ना ते बी बऱ्या जाग्यार पडटा, सोवर इन द सीड, ते बी जेन्ना बऱ्या जमनीर पडटा तेन्ना ते बरें पीक किल्लोन येता. म्हणचें कितें? बी पडोंक जाय त्या जाग्यार. आनी ती जमीन कितें म्हटल्या? वॉट ते रिप्रेझेंट कित्याक जालें? आमच्या काळजाक. सो उतर खंय पडोंक जाय? काळजान. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. आदार जाता आमकां देवाच्या उतराचो. शिकले आमी? वय व ना? पेट्रोल वयर पडलां, भायल्यान पडलां काय काळजान पडलां? उतर खंय पडला? काळजान तर उतर पडना आनी आमी तर तें काळजान घेयना आनी वाटेर पडलेलें जाता जाल्यार कितें जाता? सैतान येता, वाटेयलें बी घेवन वता. तो बी सांबाळपाचें काम कोणाचें? वाडोवपाचें काम देवाचें, सांबाळपाचें काम कोणाचें? आमचें. सो आतां आमकां चॉयस आहा. कसलो? बी पडलां खरें, शेजारी येतलो नॉक नॉक. शेजारी येतलो नॉक नॉक करूंक दाराचेर. वय व ना? आतां शेजाऱ्याक येवकार दिवन तुमी तुमचे कडेन जें काळजान आहा तें तांकां दिता काय ती जें कितें घेवन येयलां तेंच्या मनांतली खबर तुमी तें आयकतात? आतां हें देव सांगतलो. आतां जेन्ना ती फळ खाताना देवान आडयली, देवान जालेलें खाय नाका, सारकें. पूण खाता आसतना देवान आडयलें ना. म्हणचें कितें? देवान आमकां कितें दिलां? आमकां फ्रिडम दिला चूज करपाक. देवान आमकां कोणा सारकिलीं केल्या? आपल्या सारकिलीं. देवाचो सैम कसलो? देव कोणाच्या उतरान बांदून हा, ताका फ्रिडम हा चूज करपाक. सेम स्वभाव तुका दिला आनी म्हाका दिला चूज करपाचो. ताका लागून आमी देवा सारकिलीं. देवान आमकां स्वभाव दिला हिंचून काडपाचो. समजता? आतां देवान तो स्वभाव हिंचून काडपाचो दिला, आज्ञा दिल्या, उतर मोडप ना म्हूण सांगलां, फळ खायनाका म्हूण सांगलां. फळ खाल्लें, उतर मोडलें, गुन्यांव कोणाचो? देवाचो. सो जेन्ना ती फळ खाताना देवान आडांक ना. आतां जेजू नो, दीस टिचींग आय थिंक आय शूड कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स. नो, प्रेज गॉड. नाजाल्यार आनीक लांब वचत रावतले. आमी आतां सद्या कितें शिकलां तेजेर थोडो वेळ आमी बरो नियाळ करया. समजता? पूण उगडास दवरा. देवान आमकां इचून काडपाक फ्रिडम दिला. देवान तुमकां हांगा हाडल्या खरी, देवान तुमकां हांगा बसयलें खरी. आतां तुमच्या मनान तर कसलीं कसलीं चिंतनां येता भायलीं गासोल्लीं, ती चिंतनां नाकारपाक तुजो चॉयस. आनी देवाचें उतर आयकोन घेवपाक तुजो चॉयस. समजता? सो आमी म्हणूंक जायना त्या ब्रदरीन म्हाका हांगा, त्या सिस्टरीन म्हाका हिंगा हाडलेलो पूण म्हज्या जिवितान कांय बदलोंक ना. ते ब्रदरीक सांगोंक जाय तुवें आपयल्लें, ते सिस्टरीक सांगोंक जाय तुवें आपयल्लें पूण कांय बरेंपण जावंक ना. सो ब्रदरीक आनी सिस्टरीक बोट दाखोवया. कोणाक दाखोवया? आतां आमकां ब्रदर सिस्टर हांगा घेवन येता खरो, देव तेंच्या उद्देशी आमचे कडेन उलयता खरो, आमी येता खरी. पूण आपलें ध्यान मन लावन तें उतर आयकोपाचें काम कोणाचें? खंयच्या ब्रदरीन आपयलां पळय, सिस्टरीन आपयलां तें सिस्टरीचें. ती सिस्टर आयकतली आनी म्हाका पावोन जातलें. सो आयज दनपार हांव जेवचें ना, ती सिस्टर जेयतली आनी म्हजें पोट भरतलें.
थँक्यू जीसस. समजलें? प्रेज गॉड. सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. हो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. तुवें आमकां सगल्यांक हांगासर बरे भशेन बसून एक बऱ्या सोंसणीकायेन तुवें आमकां हांगा बसयलीं. हें उतर तुजें आयकोंक तुवें आमकां फावो केलें. आनी हें उतर जें जिवें, जें बोलिश्ट, दोनी वाटेनी पाजलोले धारेचे तलवारी सारकें परस चड अदीक शक्तिवंत हें उतर आयज आमच्या काळजान तुवें रिगोवन घायलां. हें उतर आमच्या काळजान सदांच बाळगून दवरूंक तुजी कृपा तूं आमकां दी. आनी दिल्या म्हूण आमी स्वत मानता. आनी हें उतर आमच्या जिवितान काम करूंक सुरू जालां म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता. कशे परिस्थितीन आमी आसलोलीं आनी आयज तुवें आमकां ह्या उतरान तुज्या हाडून हो उजवाड तुवें आमच्या जिवितान हाडून तुवें ह्या उजवाडान आमचें जिवीत चलोवंक आमकां तुवें हांगासर एकठांय केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता. बापा, आमची कूड, आमचें मन, आमचें सगळें जिवीत तुका समोर उमता, तुका भेटयता आमी. होली स्पिरीट, यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ आवर लायफ. ओ लॉर्ड, वी सरेंडर आवर सेल्व्स इन टू युअर हँड. तुका जाय ते प्रमाणे उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवं दी. जे भाशेन आमी हें उतर आयज आयकलां, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक, ह्या उतराचेर आमी आमचें मन घालून जें शिकलां तेचेर आमी आमचे बरे भशेन नियाळ करून हें उतर आमी सदांच आमचें सवें आमी घोट दवरून रावंक, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक. आनी हें उतर आमच्या जिवितान एक बदलावणी हाडटा. आनी हाडल्या उपरांत हेंच उतर दुसऱ्याच्या जिवितान आमी वचोन दिवपाक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. दिनवासता तुका बापा, आर्गां तुका जेजू. थँक्यू होली स्पिरीट. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया.